2026. Under Rule 290, a point of order. In your action taken report, in item number 105-106, you have said that assurance has been fulfilled. You were taken on Monday. No, I want to point it out because that's a breach of privilege because you are giving a false statement that it is done. Please see that the files are still pending, but one is saying that there is no funds available. We'll talk on Monday. Please understand that this is because your budget, entire budget goes on that basis. 2026-2027 वर्सा खातीर वर्सुकी वित्तीय अर्थसंकल्प मांडप. माननीय मुख्यमंत्र्यान वर्ष 2026-2027 खातीर वर्सुकी वित्तीय अर्थसंकल्प मांडचो. स्पीकर सर, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा. देशाच्या नागरिकांच्या मुळाव्या प्राथमिकतेची पूर्तता करतानाच नेटान बदलपी जागतिक व्यवस्थेत देशाच्या हिताचे रक्षण करप आणि एक सशक्त राष्ट्र तसेच एक बळिष्ठ अर्थव्यवस्था म्हण भारत देशाक नावारूप हाडपाक अविरत कार्यरत आणि गोंयांतल्या जनतेक डबल इंजिन सरकाराचे विविध लाभ दिवप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आणि पुराय मंत्रिमंडळाक हांव कृतज्ञता व्यक्त करून आर्थिक वर्ष 2026-27 अर्थसंकल्पीय भाषणाक सुरुवात करता. देशाच्या विकास यात्रेत गोंय राज्य अग्रणी आसा. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचो लाभ लोकां मेरेन पावयता आणि गोंय राज्यांतल्या जनतेचो हॅपीनेस इंडेक्स दिसान दीस वाडत आसा. विविध महामार्गाचे रुंदीकरण आणि विस्तार, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा वांगडाच ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाचेर भर दिवन आमी गोंयकारांच्या पडजळीत फुडाराची बुनयाद घातल्या. गोंय भारतातले एक लहान राज्य असले तरी केंद्र प्रायोजित येवजण्यो आणि भारत सरकारच्यो मुखेल कार्यावळी चालीक लावपाक आमची कामगिरी आदर्श ठरल्या. कार्यक्षमताय, आर्थिक शिस्त आणि लोकाभिमुख प्रशासन या माध्यमांतल्यान राष्ट्रीय पावंड्याचेर आदर्शवत परिणाम निर्माण करूंक शकता हे आमी सातत्यात दाखयला. दरडोई उत्पन्न असो व भारत सरकारच्या जलजीवन मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, PM आवास योजना आदी मुखेल येवजण्यांतल्यान 100% सॅच्युरेशन असो वा 100% साक्षरता आणि 100% ODF असे मुखेल मार्गदर्शक तत्वां साध्य करप असो, गोंय विकसित भारताच्या प्रवासात पुराय देशाच्या अग्रेसर ध्वजवाहक जावन आसा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलार अँड ओशन रिसर्च, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑयल अँड नॅचरल रिसोर्स गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC अशा जागतिक स्तराच्या संस्थांच्या माध्यमांतल्यान गोंयाक ग्लोबल पोझिशनिंग दिताना गोंय राज्याच्या आर्थिक स्थितीचेर सकारात्मक परिणाम जाता ही भोव खोशेची गजाल आसा. इफ्फी आणि इंडिया एनर्जी वीक अशा मुखेल आंतरराष्ट्रीय कार्यावळी खातीर गोंय कायमस्वरुपी डेस्टिनेशन जाला हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. ही गोंयच्या जागतीक पावंड्याची नामना दिता. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारच्या सकारात्मक लोकाभिमुख आणि अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय पूरक कार्यशैलींतल्यान गोंय राज्य विकसित भारताच्या 2047च्या दिशेन वाटचाल करताना विकसित गोवा 2037 साध्य करपाचो हावेस घेवन गोंय राज्याचो आर्थिक वर्ष 2026-27 खातीरचो अर्थसंकल्प जनतेक सादर करपा खातीर ह्या पवित्र सभागृहात उबो आसा. फिस्कल प्रोफायल. The recent global scenario and its subsequent effects are expected to have the significant impact on the economy of Goa, which highly serves the sector-dependent state. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSTP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores, which indicates the growth of 7.21% over the estimated financial year 25-26.
The total receipt projected for the financial year 26-27 stands rupees 29,181 crores, with the project revenue surplus of the budget 1,666 crores. Speaker sir, in the current year, the Goa has received the funds of around rupees 2,078 crores as on the date as a special assistant from the Government of India for the infrastructure development of the state. The assistance is the highest ever received in the history of the state and is only the possible due to double engine, which has accelerated itself towards the Vikasit Goa 2037 journey. This year, we are expected assistance to the extent of rupees 1,357 crores, and which from the central government on the various scheme, and additionally 1,600 crores for the special assistance from Government of India. Speaker sir, the effect of the various fiscal reform carried out by my government are visible in the state government. Account finalized by CAG. In the year 24-25, Goa has achieved the revenue surplus of 2,867 crores as per the account finalized by CAG, and which is the highest ever in the history of the state. These results are the testament to the prudent fiscal management practice and the various reform carried out by my government over the last few years. Speaker sir, the Ministry of Finance, Government of India has kept the fiscal deficit to the GSTP ratio at 3% of the GSTP for the financial year 26-27. Considering this, the fiscal deficit of the state of the financial year 26-27 projected to be 3,895 crores, which will be within the limit set by FRBM Act. General Administration. सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन खात्याक दिल्ले वाटप 1,079 कोटी रुपया आसा, तातूंतले 150 कोटी रुपया महसूल खातीर आसा, जाल्यार 30 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, सरकारी खात्यांतल्यान 10 वर्सां व ताच्या परस चड काळ सेवा दिल्ल्या सगळ्या कंत्राटदारी कर्मचाऱ्यांक नियमित करपाचे धोरण अंदू चालीक लायतले, जेका लागून कर्मचाऱ्यांक थकाय मेळटली आनी ताचो फुडार सुरक्षीत जातलो. सभापती महाशय, सरकारी कार्यालयाक भेट दिनासतना लोक सेवा प्रभावीपणान दिवपा खातीर सगळ्या पंचायतींनी सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ ह्या वर्सा सुरू करतले. मिशन कर्मयोगी खाला मनीस संसाधन घटमूट करपा खातीर जिपाड मार्फत 1 एप्रिल 2025 उपरांत 6,376 सहभागी आशिल्ले 207 प्रशिक्षण कार्यावळी घडून हाडल्यात. राज्य प्रशिक्षण धोरण खाला आमी भारत सरकार मंत्रालयान थारिल्ल्या उद्दिष्ट पाळो दिवपा खातीर अशा तरेच्यो कार्यावळी तयार केल्यात. तशेंच जिपाड वरवीं त्या डोमेनांतल्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांची क्षमता निर्माण करपा खातीर ICAI, ICSI हांच्या वांगडा वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यावळी करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. आर्थीक वर्स 26-27 जिपाडा खातीर 15 कोटीची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हजे सरकार अयोध्येत गोवा श्रीराम निवास बांदतले, ताच्या खातीर 25 कोटी रुपया भरून प्लॉट ताब्यात घेतला. ह्या प्रकल्पाचे काम ह्या आर्थीक वर्सात सुरू जातले. सभापती महोदय, वाशी नवी मुंबई हांगासर गोवा यात्री भवन बांदपाचे काम ह्या वर्सात सुरू जातले. तशेंच पंढरपूर हांगासर श्री विठ्ठल रकुमाई गोवा यात्री निवास बांदपा खातीर जमीन वांटप जाला अशें सांगपाक म्हाका खोस जाता. त्याच बरोबर वालांकणी हांगासरूय बी आमी जमीन हातात घेवपाची आसा. ह्या 2 ब्लॉकाच्या बांदकामाचे काम अंदू वर्सात सुरू जातले. सभापती महोदय, नवी दिल्लीत गोवा निवासाचे नवनिर्माणाचे काम अंदू पुराय जातले आनी गोंय सदनाचे नवनिर्माणाचे काम ह्या वर्सा आमी हातात घेतले. मिरामार पणजी हांगासर आशिल्ल्या गोंयच्या पयले मुखेलमंत्री स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या समाधीचे नवनिर्माणाचे काम GSIDC वरवीं 15 कोटी रुपया खर्च करून सुरू आसा आनी ह्या आर्थीक वर्सा पुराय जावपाची हांव अपेक्षा करता. सभापती महाशय, ह्या आर्थीक वर्सा सावन म्हजे सरकार पात्र अनाथ व्यक्तीक सरकारी नोकऱ्यांनी आरक्षण दिवपाचे तशेंच शैक्षणीक संस्थांनी कोटा राखीव दवरपाचोय प्रस्ताव दवरता. सध्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणा खाली आशिल्ले गोंय राज्य माहिती आयोग आमी सामान्य प्रशासन खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणे खाली हाडटले. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय,
गोयच्या तरणाट्यांक परदेशांत रोजगाराच्यो संद मेळची हाच्या खातीर हांव GHRDCत एक खाशेलो सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटा. तो राज्यांतल्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण आनी अपस्किल करतलो आनी संवसारभरांतल्या कुशळटाय मनीसबळ कामाक लावपा खातीर जायत्या आंतरराष्ट्रीय आस्थापनांक आनी कंपनी कडेन समन्वय करतलो. सभापती महाशय, सरकारच्या रिक्रुटमेंट रुला खाला गरजे प्रमाणे पात्रताय आशिल्ल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कर्मचाऱ्यांक वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान एंट्री लेव्हल पदाचेर रिझर्वेशन दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच GHRDCच्या कर्मचाऱ्यांक दिल्ल्या मानधनांत सुदारणा करपाचो आनी त्याच्या धोरणांतल्यान ताका कन्फर्म करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान स्थापन केल्ल्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन खूब प्रभावीपणान आनी पारदर्शक पद्दतीन आपली कामां करीत आयल्या, जाका लागून आतां सरकारी भरती प्युअरली मेरिट बेज आसा. कर्मचारी निवड आयोगान सुरवाती सावन 2500 रिक्त पदां खातीर 8 जाहिराती केल्ल्यो. मेरिटा प्रमाण आनी पारदर्शकता स्पर्धात्मक निवड प्रक्रियेच्या पद्दतीन वेगवेगळ्या पदां खातीर 1100 उमेदवारांची शिफारस सरकाराक केल्या अशा सभागृहाक कळोवपाची म्हाका खोस भोगता. अंदू कर्मचारी निवड आयोगाच्या वरवीं आनीकूय सुमार 2500 पदां भरतले. सभापती महाशय, दिव्यांग व्यक्तीक हाच्या फुडें स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंतर्गत अर्जाचें शुल्क माफ करपाचें आमी थारायलां. तशेंच अशा उमेदवारांक अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक आसचें ना. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्होल्युशन. सभापती महोदय, ह्या खात्याक वट्ट 50 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महोदय, अर्थवेवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान विकसीत गोवा 2037 खातीर रोडमॅप आनी एक्शन प्लॅन आनी हे ध्येय साध्य करपा खातीर स्पेसिफीक इंटरव्हेन्शन अंदू जातलें. विकसीत भारत 2047च्या प्रवासात ज्या मदीं मुखार आसपाची गोंयची आकांक्षा आसा. सभापती महोदय, उदरगतीच्या सगळ्या वेगवेगळ्या आयामाक धरून गोंय विकसीत करपा खातीर विकसीत गोवा 2037 चो दस्तऐवज रचणूक 5 खांब्याचेर केल्या. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकॉनॉमिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एन्व्हायरमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर. सभापती महोदय, म्हजे सरकार स्वयंपूर्ण गोंय ही मुखेली कार्यावळीत शासनाक उत्कृष्टताय आनी सरकारी येवजणेक आनीक सेवा सॅच्युरेशना खातीर सतत यत्न करता. सभापती महाशय, फाटल्या वर्सा म्हज्या सरकारान अंत्योदय तत्वाचेर सरकारी येवजण्यो आनी सेवा निमाण्या मनशा मेरेन व्हरपा खातीर सगळ्या थळाव्या संस्थांनी 26 खाशेल्यो मोहिमे केल्यो. ह्या मार्फत 40,000 वयर लोकांक फायदो जालो. हाच्याय फुडें थीम बेस्ड वेबिनार आनी हेर अशा वेगवेगळ्या व्हर्च्युअल कार्यावळींतल्यान 7 लाख वयर व्यक्तीक फायदो जाला. देशभरांतल्यान मान्यता मेळून ह्या कार्यावळीक 5 वर्सां यशस्वीपणान पुराय केल्यात. सभापती महोदय, हे गोंय 100% डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर चालीक लावपाक देशांतलें अग्रणीय राज्य. 183 लावार्थी प्राधान्य येवजण्यो, जातून 123 राज्य येवजण्यो आनी 60 केंद्र सरकारच्यो येवजण्यो आसात, ज्यो लावार्थ्याच्या बँक खात्या कडेन थेट जोडल्यात. सभापती महाशय, भारत सरकारान कास्ट सेन्ससाचो आस्पाव आशिल्ल्यान भारतांतल्या लोकसंख्येचो सेन्सस करपाचो निर्णय म्हणून म्हज्या सरकारान 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2026 मेरेन सेल्फ एन्युमरेशन करपा खातीर आनी 16 एप्रिल ते 15 मे पर्यंत हाऊस लिस्टिंग करपाचो निर्णय घेतला. सभापती महाशय, एग्रीकल्चर आनी फार्मर्स वेलफेअर मंत्रालयात आदारान 11वी शेतकीय जनगणना पुराय केल्या. देशांतलें एक मुखेल राज्य गोंय, ज्याच्या खातीर गोंयाक राष्ट्रीय पावंड्यार नामना मेळ्ळ्या. राज्याच्या लँड रेकॉर्ड्स डेटा आनी राज्यांतल्या सगळ्या सर्वेक्षण क्रमांकाचे पयलेच खेपे 100% कव्हरेज वापरून रियल टायम डेटा कॅप्चर करून डिजिटल मोडा वरवीं जनगणना केली. आमच्या गोंयकारांक आधार सेवा सुटसुटीत पावोवपा खातीर आधार नोंदणी एजन्सी खातीर फायनान्शियल असिस्टंट टू आधार एनरोलमेंट एजन्सी नवी येवजण प्रस्तावित केल्या. एजन्सी कडेन दिवपाची चडांत चड आर्थीक मदत आधार केंद्रां चलोवपाक ताच्या वट्ट खर्चाच्या 40% आसतली. ही येवजणे खातीर 3.36 कोटी रुपया रक्कम दिल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारात प्रशासकीय कार्यक्षमतेचे वाडोवपाक, आर्थीक वाड वाडोवपाक आनी शारी ग्रामीण एकात्मता सुनिश्चित करपाक विजन कुशावती नावाचो ब्लूप्रिंट दस्तावेज तयार करपाचो थारायला. तो 3रो जिल्लो कुशावती हांगासरल्या लोकांक आकांक्षा मतीत घेवन जिल्ल्याची उदरगत कशी जातली हे दाखयतलो. सभापती महाशय, पारंपारीक वेवसायात वांटो घेवपी गोंयकार कारागिरांचें सर्वेक्षण करून तांकां ऑर्गनायज्ड सेटअप
आस्पावन घेवपाक आनी ताका आर्थीक मदत दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हजे सरकार गोवा हॅपीनेस इंडेक्स तयार करपाची एक यंत्रणा फायनलायझेशन प्रक्रियेत आसा, जी हेल्थ, कम्युनिटी लायफ, कल्चर, शिक्षण आदी जायत्या क्षेत्रांनी आमच्या सांगाती गोंयकारांच्या वेलबिंग असेसमेंट करतली. सभापती महाशय, समाजाक योगदान दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करून राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत CSR निधीचो वापर करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोवा CSR ऑथॉरिटी तयार केल्या. भलायकी, पर्यावरण, कुशळटाय, उदरगत, शिक्षण आदी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी राज्यांत कॉर्पोरेट आणि PSUच्या योगदाना वरवीं 21 कोटी रुपया मोलाचे प्रकल्प चालीक लायल्यात हे ह्या सभागृहाक सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान CSS सेल तयार केला. CSS सेल गोंय सरकारच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयां मदीं समन्वय करता आनी गोंयाक लागून जावपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम आनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हाच्या संदर्भात DPR तयार करपाक मदत करता. हो अजेंडा मुखार दवरून 26-27 वर्सां संबंदीत केंद्रीय येवजण्यो संबंदी वयले उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर CSS सेलाक आनीकूय घटमूट करपाचो प्रस्ताव हांव दवरतां. एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन एंड टेक्निकल एड्युकेशन. सभापती महोदय, ह्या खात्याक वट्ट 3,439 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. तातूंतले 3,104 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 137 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, विकसीत गोवा 2037 चो एक भाग म्हणून गोंय सरकार महाविद्यालयन पावंड्याचेर संशोधन आनी नवनिर्माण घटमूट करपा खातीर पावलां उबारता. हे दिशेन राज्यभरांतल्या पदवीधर विद्यार्थ्यां मदीं घटमूट संशोधन बुनियाद तयार करपाचो उपक्रम प्रयोग सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. उच्च शिक्षण खात्या वरवीं जावपी प्रयोग उपक्रमा वरवीं संशोधन पद्दत, शैक्षणिक लेखन आनी दर्जेदार संशोधनात्मक पद्दतीत स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण दितले, जेका लागून विद्यार्थ्यांक पद्दतशीरपणान वास्तवीक समस्या सोडोवपाक मेळटल्यो. सभापती महाशय, उच्च शिक्षण आनी संशोधन क्षमता आनीकूय घटमूट करपा खातीर फंड कनेक्ट हो उपक्रम हांव सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटां, जो प्राध्यापक आनी विद्यार्थ्यांक संशोधन निधी मेळपाक आनी घटमूट संशोधन प्रकल्प उबारपाक मदत करपाचें लक्ष केंद्रीत करतलो. जायत्या संशोधक फावो तो निधी येवजण्यो वळखपाकूय आनी स्पर्धात्मक प्रस्ताव तयार करपाक आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा. फंड कनेक्ट ही आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन, देखरेख आनी तज्ञांच्या आधारांतल्यान पुराय करतले. सभापती महोदय, ह्या वर्सा हांव एक नवीन एकाडेमीक एक्सिलन्स स्कीम उपक्रम सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्या येवजणेचो प्राथमीक उद्देश गोंयच्या विद्यार्थ्यांक विशिश्ट विशयाचेर खोलायेन गिन्यान मेळपाची संद दिवप, प्रभावी शिक्षण शास्त्र तयार करप आनी शैक्षणिक आनी संस्थांच्या सहकार्यान संशोधन वाडोवपाक ही येवजणेचो मुखेल हेत आसा. ह्या येवजणे वरवीं वेगवेगळ्या उच्च शिक्षण संस्था कडल्यान आनी निवडक विशयांत वेंचून काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक IIT गोवा, NIT गोवा आनी हेर मान्यता मेळिल्ल्या संस्थांनी प्रशिक्षण आनी इंटर्नशिपा खातीर नेमणूक करतले. सभापती महाशय, परीक्षक ही वेवस्था प्रोग्रामींग शिक्षणात सुदारणा करपाक आनी अभियांत्रीक आनी IT पदवीधरांतल्या कोडिंग कुशळटायेचे उणावाक तोंड दिवपाक वेब आधारीत स्वयंचलीत प्रोग्राम ग्रेडिंग साधन विकासा खातीर आसा. हाचे मुखेल खाशेलेपण म्हळ्यार स्वयंचलीत ग्रेडिंग, साहित्य चोरी सोदून काडप, लायव्ह निरीक्षण, तपशीलवार विश्लेषण आनी तात्काळ प्रतिसाद, तशेंच दर्जेदार क्वेश्चन बँक हाच्या तातूंत आस्पाव आसा. चालू शैक्षणीक वर्सा गोंय विद्यापीठा सयत 10 महाविद्यालयांनी प्रशिक्षक चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, ITI लिमिटेड हांणी प्रस्तावीत केल्लो शिक्षण सेतू गोंयच्या उच्च शिक्षणीक संस्थांनी शिकोवपाचें शिक्षण पर्यावरण प्रणालीत बदल घडोवन हाडपाचो हेतू आशिल्ल्या एकवटीत शिक्षण वेवस्थापन प्रणाली आसा. हो प्लॅटफॉर्म सध्याच्या समर्थ प्रणालीक उपलब्ध नाशिल्ल्या प्रगत मॉड्युलाची वळख करून दिता. तातूंत ऑनलायन प्रयोग करपा खातीर व्हर्च्युअल लॅब, अभ्यासक्रम संरेखीत 3D सामुग्री आशिल्लो 3D स्कॉलर प्लॅटफॉर्म आनी वैयक्तीक, भौभाशीक आनी अनुकूल शिक्षण आदर करपी AI आधारीत शिक्षक हांचोय आस्पाव आसा. सभापती महाशय, नवोदित लेडी पायलट शिक्षण घेवपाक आर्थीक आधार दिवपा खातीर उच्च शिक्षणा खात्या वरवीं मुख्यमंत्री उड्डाण भरारी योजना सुरू करपाचोय हांव प्रस्ताव दितां.
ज्याच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची आर्थीक तजवीज केल्या. सभापती महाशय, गोय अभियांत्रिक महाविद्यालयांतल्यान टेक्नॉलॉजी बिझनेस इन्क्युबेटर स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जो स्टेट अपेक्स इन्क्युबेटर म्हणून काम करतलो आनी हेर महाविद्यालयां हब आनी स्पोक मॉडेल वरवीं तातूंत इन्क्युबेट करतल्यो. सभापती महाशय, शैक्षणिक दर्जा, भलायकी, नितळसाण, पर्यावरण आनी खेळां मळार सुदारणा करून व्यक्तिमत्व विकासाक चालना दिवपाच्या हेतून गोंयची आदर्श शाळा ही शाळां मदीं स्पर्धात्मक मोहीम जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. हेच्या अंतर्गत पुराय गोंय राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमांच्यो शाळा वांटेकारी जातल्यो. सभापती महाशय, गोंय राज्यांतल्या सगळ्या विशेष शाळांक घटमूट करपाच्या हेतून नवीन व्यापक चिल्ड्रन विथ द स्पेशल नीड येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव दवरतां आनी ताका लागून ह्या विशेष शाळांक अतिरिक्त सुविधा मेळटल्यो. सगळ्या हायस्कुलांक आनी उच्च माध्यमीक शाळांक बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड दिवपाचो प्रस्ताव आसा, ताच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, अंदू गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाक 50 वर्सां पुराय जाता. ह्या भांगरा महोत्सवाच्या निमित्तान शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर, शैक्षणिक संस्थांक घटमूट करपा खातीर, अध्यापन पद्दत सुदारपा खातीर आनी परीक्षा आनी मूल्यमापन पद्दत सुगम करपा खातीर वर्सभर चालीप कार्यावळी जातल्यो. राज्यांत संवसारीक दर्जाचें शिक्षण दिवपाच्या हेतून म्हज्या सरकारान गेट इंटरनॅशनल स्कूल, आल्दिया अँड ग्रुप रायझिंग इंडिया स्कूल ऑफ एक्सिलन्स ह्या आंतरराष्ट्रीय शाळांक परवानगी दिल्या. सभापती महाशय, कुजिरा शाळा संकुलाच्या यशाचेर आदारून म्हज्या सरकारान ह्या वर्सा सावन दवर्ली मडगांव हांगा मठग्राम विद्या संकुल सुरू करपाच्या कामाक सुरवात केल्या. तशेंच साखळीत नवीन उच्च माध्यमीक शाळा वांगडा एकत्रीत शैक्षणिक संकुल स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हजें सरकार बालरथ येवजणेत दुरुस्ती करून नव्यो बालरथ बशी टप्प्याटप्प्यान स्कुलाक दितले. प्रोग्राम फॉर सायंटिफिकली इन्स्पायर्ड लिडरशीप ही कार्यावळ उच्च शिक्षण संचालनालय आणि GSCRT हांणी अमेरिकेच्या हार्वर्ड विद्यापीठाच्या सहकार्यान गोंयांत घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत 18 सरकारी आणि सहाय्यक ग्रामीण उच्च माध्यमीक शाळांतल्या 11वेच्या 100 विद्यार्थ्यांनी 40 उच्च माध्यमीक शाळा शिक्षक प्रशिक्षित म्हणून आस्पावले. जुलै 2026 सावन हार्वर्ड विद्यापीठ शाळा आणि कॉलेजीच्या प्राध्यापकांक आणि विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव आसा. सभापती महोदय, गोंय आर्ट महाविद्यालयाक शैक्षणिक मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर आनी संस्थेच्या दायज स्वरुपात तिगोवन दवरपा खातीर 9 कोटी रुपया दिवपाची येवजण आसा. विद्यार्थ्यांक आधुनीक कलाकृतींक सुसज्ज करपा खातीर हांव शिल्पकला स्टुडिओ सुसज्ज आनी चड प्रशिक्षण केंद्रीत करपा खातीर अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव दवरता. प्रिंट मेकिंग स्टुडिओ आनी म्युरल स्टुडिओचे साहित्य सुविधांतूय सुदारणा जातली. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान फाटल्या 25 वर्सां वयर अस्तित्वात आसपी आयुर्वेदीक महाविद्यालय आणि होमिओपॅथीक महाविद्यालय हांकां ग्रांट दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच गोवा विद्यापीठात PM उषा अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी रिसर्च सेक्टरा खातीर निधी वापर करून देशांतले पयले येवपाची नामना जोडल्या हें हांव जाहीर करतां. गोवा विद्यापीठ म्हज्या सरकारचे भरीव मदत करून प्रोत्साहन दीत रावतले हाची पुराय जनतेक हांव गवाय दितां. दोनापावला हांगासर गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी, गोवा कॉलेज ऑफ द होम सायन्स, गोवा कॉलेज ऑफ द फायन आर्ट, गोवा कॉलेज ऑफ द म्युझिक आणि गोवा कॉलेज ऑफ द आर्किटेक्चर अँड गोवा कॉलेज ऑफ एड्युकेशन अशी 6 कॉलेजांचो आस्पाव घेवपी इंटिग्रेटेड कॉलेज कॉम्प्लेक्स महाविद्यालय संकुल बांदपाचें काम अंदू सुरू जातलें. स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप. सभापती महाशय, कुशळटाय विकास खात्याक 110 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 101 कोटी रुपया महसुलाक आनी 9 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, आमच्या राज्याचो फुडार आशिल्ले आमचे विद्यार्थी फक्त शिकिल्ले न्हय तर योग्य कुशळटायेन सज्ज आसूंक जाय. देखूनच शैक्षणिक उद्योगीक गरजेचे प्रमाण खंय जुळटा आनी खंय घटमूट करचें पडटा हें वळखून ताच्या खातीर स्किल गॅप एनालिसीस करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, प्रधानमंत्री कौशल्य आणि रोजगार परिवर्तन PM सेतू येवजणे खाला हांव 5 सरकारी ITI मळार दिवचले सरकारी ITI हब ITI म्हणून आणि म्हापसा, पेडणे, पणजी आणि वास्को
हांगासल्यो सरकारी ITI स्पोक ITI म्हणून अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव मांडटा, जाका लागून आधुनीक मुळाव्यो सुविधा, प्रगत यंत्र सामग्री, डिजिटल प्रयोगशाळा आनी उद्योगा संबंधी अभ्यासक्रमाचो बरे तरेन वापर जाता हें सिद्ध जातलें. ह्या हब एंड स्पोक मॉडेला वरवीं पुराय गोंयांत प्रशिक्षणाचो दर्जो, प्रशिक्षीत क्षमता आनी रोजगार क्षमता परिणामात महत्वाची वाड जातली. सभापती महाशय, तांत्रीक शिक्षण आनी कार्यबळ बायलांचो वांटो वाडपाचो खातीर म्हज्या सरकारान मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना खाली सरकारी ITI नांव नोंदणी करपी बायल प्रशिक्षितांक 100% ट्युशन माफ आसतली. ह्या म्हत्वाच्या उपक्रमाक लागून शाळा सोडपाचें प्रमाण उणें जातलें, तरणाट्या बायलां मदीं कुशळटाय संपादन करपाक प्रोत्साहन मेळटलें आनी गोंयच्या आर्थीक विकासात ताची भुमिका बळकट जातली. हे प्रस्तावित येवजणे खाला सुमारे 1000 बायलांक उमेदवारांक हाचो फायदो मेळटलो. सभापती महाशय, काकोडा सरकारी ITI हांगासर ड्रोन रिमोट पायलट प्रशिक्षण संचालन केंद्र सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. काकोडा सरकारी ITI ड्रोन पायलट आनी ड्रोन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. हांगा प्रस्तावित केल्ल्या ड्रोन RTPO केंद्राक लागून ह्या केंद्रात प्रशिक्षण घेवपी गोंयकार तरणाट्यांक ड्रोन उड्डाणाचे परवानगी दिवपाक मेळटले. ही गोंयची पयलीच सुविधा थारतली. महोदय, थळाव्या लोकांचो दीर्घ काळाची मागणी पुराय करपा खातीर सांगे आनी धारबांदोडा ह्या तालुक्यांत नव्यो सरकारी ITI बांदपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, कुशळ थळाव्या कामगार वर्गाक तयार करपाक इव्हेंट प्रोडक्शन, टेक्निकल रिंगींग आनी स्टेजींग, लायट एंड साऊंड इंजिनियरींग आनी वेडिंग हॉस्पिटॅलिटी सहकार्याच्या मळार सर्टिफिकेट कोर्स सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, फायनान्स अर्थ खात्याक दिल्लें वांटप 545 कोटी रुपया आसा, तातूंतले 536 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, सरकारा खातीर काम करपी विक्रेत्याक आनी एजन्सीक अनुदानीक दरान EDC वरवीं बिल डिस्काउंटिंग फॅसिलिटीज चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. रिन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्टा खातीर अतिरिक्त सवलत दिवपा खातीर आनी येवजणेच्या मापदंडा भितर एग्रीकल्चर आनी अलायड एक्टिविटीज तशेंच कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस बांदपाचो आस्पाव करपा खातीर मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट रेबीट स्कीम ही दुरुस्त करतले. सभापती महोदय, CMRY रिणां घेवपाक खातीर आनी सोपी एक्झिट स्कीम येवजण दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेतून उद्योजकांक 2 वर्सां भितर वेवसाय फायद्यान चलोवंक मेळना हें कळ्ळें जाल्यार 2 वर्सांच्या काळा भितर मुळावे प्रिन्सिपल पयशे फारीक करून भायर सरपाचोय पर्याय आसतलो. लिटिगेशन खाला बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्ली सरकारी येणावळ सेटल करपा खातीर नागरीक आनी वेवसाया खातीर वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वन टायम सेटलमेंट स्कीम तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, स्मार्ट सिटी मिशन पुराय जावपाच्या वाटेर आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटी SPV ह्या वर्सा सावन अर्थ खात्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणा खाली हाडटले, जी गोंयच्या शारी वाठारांनी ONM आनी हेर मुळावी बांदावळ कामां चालू दवरतली. ट्रेजरी अँड अकाउंट्स ॲडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय, खजिनो आनी लेख खात्याक 2448 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. हांव संपन्न ही पुराय पेन्शन वेवस्थापन पद्दत चालीक लावपाचो प्रस्ताव मांडटां, जाका लागून पेन्शन वेवस्थापन सेवा वितरण सहज जातली आनी पेन्शन मध्यस्थ एजन्सी पगार थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा जातली, जेचो लाभ सुमार 55,000 पेन्शन धारक जातलो. सभापती महाशय, कार्यक्षमता, अचूकता, पारदर्शकता आनी एकंदर आर्थीक वेवस्थापन वाडोवपा खातीर सरकारी आर्थीक वेवस्थेचे मॉडर्नायझेशन करपाचो आनी ट्रेजरी अकाउंटिंग सिस्टीम अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जी भौशीक आर्थीक मळार ह्या प्रभावी समेट उच्च तंत्रज्ञान आनी ऑटोमेशन आनी पारदर्शकता हाडटली. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. सभापती महाशय, GSIDCक वांटप 300 कोटी रुपया आसा. राज्य सरकाराची मुखेल मुळावी बांदावळ विकसीत करपी म्हणून GSIDCचें काम चालूच आसा. 25 वर्सां सावन GSIDCन संवसारीक दर्जाचे मुळावे साधन सुविधा मळार सगळ्या क्षेत्रांनी आपली उपस्थिती जाणवल्या. मागीर ती
शिक्षण आसतली, भलायकी, रस्ते आणि पूल, प्रशासकीय इमारती वा येरादारी वा जेटी आसूं. भौशीक वापरा खातीर अंदू सकयल एनेक्शल ए प्रकल्प सुरू करतले, इन्क्लुडिंग बाणावले पासून ते बिचोले, कलांगूट, काणकोणा, कुंकळे, फातोर्डा, पणजी, नावेले, पर्वरी, प्रियोळ, केपें, सांगे, सांखळे, शिरोडा, सांतांद्रे, वेळी अशा सगळ्या मतदारसंघांनी वेगवेगळे प्रकल्प आसा. हांवें लिस्ट वाचिना, बट ते लिस्ट तुमच्या हाजेर मेळटले तुमकां, इन्क्लुडिंग थिवी एंड हितूर. सिवेज कॉर्पोरेशन. सभापती महोदय, सिवेज कॉर्पोरेशनाक 191.5 कोटी रुपया वांटप आसा. सभापती महोदय, ह्या आर्थीक वर्सा फुडल्या सिवेज प्रकल्पाचे एनेक्शर सी प्रमाण काम सुरू जातलें अशें सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. एनेक्शर सी आमी लायिल्ले आसा. मडगांव, मार्मागोवा ह्या त्याच बरोबर पणजी, वास्को, नावेली, कलांगूट, कुडचडे, कुर्चोरेम अशा वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी, फातोर्डा, म्हापसा हे प्रकल्प जे आसा हे आमी चालीक लायतले, इन्क्लुडिंग वास्को. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्लें वांटप हे 1,897 कोटी रुपया आसा. तातूंतले 575 कोटी रुपया महसुलाक आणि 1,321 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान ह्या आर्थीक वर्सा सावन थारायला की प्रत्येक आमदाराक दर एका आर्थीक वर्साच्या सुरवेक कॅपिटल वर्का खाला आणि रिपेर आणि मेंटेनन्स कामाची प्रायोरिटी यादी दिवची. दर एका वांगड्यान आपल्या विधानसभा मतदारसंघा खातीर प्रायोरिटी प्रमाणान म्हजे सरकार मंजुरी दितली आणि दर एका मतदारसंघाक सगळ्या खात्याक मेळून 100 कोटी रुपयाची मंजुरीची मर्यादा ही आसतली. सभापती महाशय, आमच्या डबल इंजिन सरकाराक लागून राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाच्या उदरगत करपा खातीर आमच्या राज्यात व्हडा प्रमाणात मंजुरी मेळटा. अंदू मॉर्थ कडल्यान राष्ट्रीय महामार्गा खाला 3,000 कोटी रुपयाची मंजुरी मेळ्ळी आणि आमी अपेक्षा दवरता आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरीजी हांच्या खातीर यांच्या मेळून हे शक्य जाले. सभापती महाशय, ह्या वर्सा 3 मुखेल प्रकल्पाचे काम सुरू जातले, ते म्हणल्यार तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी सावन NH मेरेन रस्तो जोडप, 4 लेन रस्तो, सांग्याच्या पायक देवळा कडेन वचपाच्या पूल आणि गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय भोवताणच्या संस्थाना कडेन जावपी येरादारी आणि सोबितकाय ह्या कामा खातीर वट्ट 444 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे फूट ब्रिजाचे काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें, ताज्या खातीरय फावो ती तजवीज केल्या. सभापती महोदय, 2026-27 वर्सा सगळ्या विधानसभा मतदारसंघांनी रस्त्याच्या दर्ज्यात सुदारणा करपाचो आणि रस्ते आणि पूल क्षेत्रातल्या हेर कामाचो विचार करता आणि ह्या सगळ्या प्रकल्पा खातीर 1,237 कोटी रुपयाचो खर्च राखून दवरला. सभापती महाशय, इमारतीची दुरुस्ती आणि देखरेख करपा खातीर 372 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या रस्त्याच्या देगेर आणि रस्त्या पलतडी गरजेच्या मुळाव्या साधन सुविधेचे व्यवस्थापन करपाक आता गरजेचें जालां. गरजेच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा घालतना रस्तो खणपाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर म्हज्या सरकारान भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं आंतर विभागीय समन्वय समिती स्थापन केला, जी रस्तो खणप गरजेचें आसा अशा सगळ्या नव्या प्रकल्पाच्या परवानगीचेर नदर दवरतली. अंदू निर्माण जावपी सगळ्या नव्या रस्त्यांक युटिलिटी डक्ट घालपाचो हावेस आसा. सभापती महोदय, रस्ते आणि पूल क्षेत्र तशेंच इमारती क्षेत्र खाला येवपी सगळ्या मुखेली उदरगत प्रकल्पा खाली 5 वर्साच्या काळा खातीर ONM घटकाक आसतलो, जेका लागून ह्या प्रकल्पाच्या देखभाली खातीर येवपी खर्च उणो करपाक मदत जातली. सभापती महाशय, हाच्या फुडें सुरू जावपी सगळ्या प्रकल्पाचे GIS मॅपिंग आणि मॉनिटरिंग करपाचो आमचो निर्धार आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान राज्याचे एकंदर उदरगती खातीर वावुरतना ह्या आर्थीक वर्सा 40 मतदारसंघांनी सुरू जावपाचे मुखेल प्रकल्प आणि रस्ते आणि पूल हाच्या खातीर एनेक्शर E आणि बिल्डिंग क्षेत्राक एनेक्शर F ह्या प्रमाणात आसा. हातूर हळदोणा, बाणावली, बिचोले, कलांगूट, कुंभारजुवा, फातोर्डा, परत मडगांव, मार्मागोवा हे सगळे प्रकल्प जे आसा, पर्या, वाळपय,
पर्वरीम, प्रियोळ हे वेगवेगळे प्रकल्प हातूर आसात. एनेक्शर एफ हेका जोडिल्ल्या हितून सगळे बिल्डिंगेचे प्रकल्प त्याच पद्दतीत आसा. फोंड्या, प्रियोळ, वाळपय अशा पद्दतीचे वेगवेगळे प्रकल्प आसा. ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, राज्यांतल्या उदक पुरवण मुळाव्या साधन सुविधेचे एकंदर उदरगती खातीर म्हज्या सरकारान सदांच कटिबद्ध आसा आनी ह्या नदरेन पेयजल खात्याक दिल्ली तरतूद फाटल्या वित्तीय वर्सा परस 25% वाडोवन 1009 कोटी रुपया केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकाराचे लक्ष उदकाचो ज्युडिशली वापर जावचो आनी सगळ्या उदकाचें समान वांटप करपाचो आसा. चालू आशिल्ले सगळे उदक पुरवण प्रकल्प पुराय करपा खातीर आनी पायपलायन वरवीं उदकाचें समतोल वितरण टिकाऊ तत्वाचेर चालीक लावपा खातीर 478 कोटी रुपया थारायल्यात. सभापती महाशय, चालू आशिल्ले सगळे उदक शुद्धीकरण प्रकल्प म्हळ्यार शेळपे हांगासर 100 mld, तुयें हांगासर 30 mld, अस्तोडा हांगासर 30 mld, पिळण हांगासर 15 mld, गांजे हांगासर 25 mld, मोर्ले हांगासर 15 mld आनी मेनकुरे हांगा 10 mld अशें मेळून वट्ट 225 mld प्रकल्प 2026-27 वर्सा पुराय जातले. साळावली हांगासर 100 mld जलवाहिनीचे बांदकाम आनी साळावली हांगासरल्या सद्याच्या 160 mld WTP 240 mld मेरेन अपग्रेड करपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्यान म्हज्या सरकारान मुळाव्या साधन वांगडाच वेर्णा ते बांबोळी मेरेन डेडिकेटेड पायपलायन घालपाचो प्रस्ताव मांडटा, जेका लागून तिसवाडी तालुक्यांतली उदका पुरवणी स्थिती सुदारतली. राज्यांतल्या उदक पुरवण्यात एकंदर सुदारणा करपा खातीर पोरण्यो पायपलायनी बदलपाची प्रक्रिया चालू आसा आनी टप्प्याटप्प्यान ती सुरू आसा. सभापती महाशय, कार्यक्षमता वाडोवप, उदकाची नाशाडी उणी करप आनी थंयच्याच रहिवाशांचो उदक वापराचेर बऱ्या तरेन नियंत्रण हाडप ह्या हेतून म्हज्या सरकारान आपल्या उदक पुरवण वेवस्थेत ऑटोमेशन हाडपाक सोदता. ह्या वर्सा जी कामां हातात घेतले त्याची वळेरी एनेक्शर जी हेज्या प्रमाणे दिल्या. हातूर परत एकदां म्हणजे विशेष करून बार्देस हेतूर वेगवेगळे प्रकल्प आसात. बार्देशान प्रत्येक फावटी शॉर्टेज जाणवता. बिचोलेम आसा, काणकोणा आसा, पेडण्यान आसा, फोंड्यान सालसेत, सत्तरी अशे वेळांनी कुंकळे अशे विशेष प्रकल्प ह्या हातूंतल्यान आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, उदका संसाधन खात्याक 750 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 274 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 447 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, गोंयची जीवनदायिनी म्हादय संबंधी गोंय राज्याचो न्याय हक्काच्या बाबतीत म्हज्या सरकार कटिबद्धतेचो हांव पुनरुच्चार करता. नवे बंधारे, टांकयो, तळयेचे कायाकल्प, नवीन धरणां तशेंच भुंयगत उदक काडपाचो नियम हुंवार कमी करपा खातीर आनी सद्याच्या मालमत्तेच्या नेमान देखरेख आनी सांबाळ अशा नव्या उदका संसाधनाची निर्मिती करपा खातीर म्हजें सरकार भावुरता. सभापती महाशय, शिंपणावळ, भौशीक गरज आनी हेर अशा भौशीक हितान हेर उपाया खातीर सोडिल्ले खणींतलें उदक डिवॉटरिंग खातीर लागपी शुल्क शून्य करतले, जो मेरेन ते वेपारा खातीर वापरिनात. ह्या आर्थीक वर्सा सावन हातात घेवपाचे प्रस्तावित नवे प्रकल्प एनेक्शर एच ह्या सारकेले आसात. हेतूर वेगवेगळे प्रकल्प आमी जोडल्यात. ह्या आर्थीक वर्सा फुडले प्रकल्प जे नव्यान सुरू जातले ताचे लिस्ट एनेक्शर आय ह्या हातूंतल्यान लायल्या. विशेष करून केप्यां, कुशावती रिवर फ्रंटाचेर आनी मोयरा, पिलर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट हाच्या खातीर हे नवीन प्रकल्प आसा. एनेक्शर जे प्रमाण फुडल्या प्रकल्पाचे काम 2026-27 वित्तीय वर्सा सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव आसा. एनेक्शर जे हो नवीन जोडला त्या प्रमाणे आसा. विचिदेन वेगवेगळे कडेन आमी नवीन प्रकल्प डॅम घेता ते हांगासर लायल्यात. केंद्र सरकाराच्या आदारान ह्या वर्सा एनेक्शर के प्रमाणे फुडले प्रकल्प हातात घेवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. तो एनेक्शर के आमी हांगासर जोडलेलो आसा, इन्क्लुडींग द अमाउंट. इलेक्ट्रिसिटी. सभापती महोदय, वीज खात्याक 5100 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 3539 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 1551 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. ह्या आर्थीक वर्सा सकयल दिल्ले एनेक्शर एल प्रमाण पुराय जातले. एनेक्शर एल आमी वेगवेगळे प्रकल्प
वेळी, कुंभारजुवा, वाळपय, शिवोले, सावड्ड्या, केप्यां, वास्को, साखळे, कुंकळे, पणजी अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे वाळपय असे प्रकल्प आसा. सभापती महाशय, म्हाका हे जाहीर करताना खोस भोगता की भारत सरकारच्या वीज मंत्रालयान 243 कोटी रुपयाचे लॉस कमी करपा खातीर आनी प्रणाली बळकट करपाच्या कामा खातीर DPR मंजूर केल्यात. त्या भायर वीज मंत्रालयान 467 कोटी रुपयाचे स्मार्ट मिटरिंगच्या कामा खातीर DPR मान्य केला. म्हज्या सरकारान 300 कोटीचे लॉस कमी करपाच्या कामा खातीर रिवॅम्प्ड डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर येवजणे खाला 10 पॅकेजी खातीर कामाची ऑर्डर दिवपाक सुरवात केल्या आनी त्याचे 90% काम पुराय जाल्लें आसा. नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी. सभापती महाशय, नवे आणि नवीकरण उर्जा खात्याक 78 कोटी रुपयाचे वाटप आसा. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोंय अभियांत्रिक महाविद्यालयाक 5 मेगावॅट क्षमतेचो जमनीवयलो सौर प्रकल्प स्थापन केला, जो नितळ आणि रिलायबल वीज निर्माण करून गोंयचे नवीकरणीय उर्जेचे लक्ष्य पुराय करपाक म्हत्वाचें योगदान दितलो. सभापती महाशय, रिन्युएबल उर्जा क्षेत्रांतल्या तरणाट्यांक नवनिर्माणाक चालना दिवपा खातीर आनी नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रांत उपाय विकसीत करपा खातीर वेदा ही येवजण चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या येवजणेक लागून राज्याची निव्वळ उर्जा पर्यावरण प्रणाली घटमूट जातली आनी त्या खातीर अर्थसंकल्पात 2 कोटी रुपयाची पुरवण जाली. सभापती महाशय, गोंयभरांतल्या मध्यान आहार योजना चालीक लावपी अंगणवाडी केंद्रांनी, आदिवासी निवासी वसतिगरांनी आनी सरकारी शाळांनी 10 कोटी रुपया स्वयं खर्चून स्टेट वायज ग्रीन कुकिंग कार्यावळ चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, नेट पॉझिटिव्ह पंचायत उपक्रमांतल्यान दर एक पंचायती खातीर एक बॅटरी उर्जा सांठोवपाची पद्दत आशिल्लो 2.2 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प तयार करपाक आधार दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हो सौर प्लांट स्ट्रीट लायटी, शाळा, अंगणवाडी, भलायकी केंद्रां आनी हेर भौशीक संस्था खातीर वीज पुरवण करतलो आनी उरिल्ली वीज ग्रिडांत घालून पंचायती खातीर उत्पन्न मेळोवंक शकता. हाची अंमलबजावणी खातीर 15 कोटी रुपयाचो खर्च अपेक्षीत आसतलो. सभापती महाशय, सौर उर्जा आपणोवपाक आनी नुस्तेमारी वेवसायांत डिझल आनी फॉसील इंधनाचो वापर उणो जावचो म्हणून सध्याच्या नुस्तेमारी बोटीक रेट्रोफिटींग करपा खातीर दर बोटीक चडांत चड 3 लाख रुपया मेरेन बेंचमार्क खर्चाचो 60% मेरेन दिवपाचो प्रस्ताव आसा. 50 बोटी खातीर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तत्वाचेर 1.5 कोटी रुपयाचो खर्च आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान 2023 सावन निवासी, वेपारी, उद्योगीक आनी संस्थाच्या क्षेत्रांत नवीकरण उर्जा आपणोवपाक चालना दिवपा खातीर ग्रीड जोडिल्ल्या रूफटॉप सोलार प्रसाराची सुधारीत येवजण चालीक लायता, जी मार्च 2026 मेरेन वैध आसा. ह्या येवजणेचो सकारात्मक परिणाम मतींत घेवन आनी नवीकरण उर्जा वाडोवपाचो उपाय म्हणून येवजणेची व्हॅलिडिटी मार्च 2026 उपरांत आनीक 3 वर्सां खातीर वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. अर्बन डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, नगरपालिका प्रशासन खात्याक 553 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. तातूंतले 220 कोटी रुपया महसुलाक जाल्यार 353 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. केंद्र सरकारच्या जोडपावलान वास्को शहरात 180 कोटी रुपया खर्च करून व्हडलें रुपांतर जातलें, जे वास्कोच्या ऐतिहासीक शहराच्या रचनेत पुनर्जीवन, पुनर्स्थापन आनी पुनर्गठन करतले, भौशीक क्षेत्र वाडयतले, पेडेस्ट्रियन प्रोत्साहन दितले आनी शहरात ब्लू ग्रीन भौशीक सुवातीची उदरगत करतले. केंद्र सरकाराच्या आदारान आमी न्यू मोपा सिटी विकासाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जो वेलनेस, ट्रेड आनी स्पोर्ट्स हाका प्रोत्साहन दिवपाक वेवस्थापन निर्माण करतले. फोंड्या शहराच्या सुशोभीकरण करपाचें काम ह्या वर्सा चालीक लायतले. IDMT येवजणे खाला ह्या आर्थीक वर्सा साखळी आनी वाळपय हांगासर 25 कोटी रुपयाचे 3 प्रकल्पाचें काम चालू जातलें. तशेंच ह्या वर्साक सकयल दिल्ले एनेक्शर यन प्रमाणे प्रकल्प चालीक लागतले. मार्मागोवा म्युनिसिपल कावन्सील, कुडचडे, मडगांव, म्हापसा, बिचोले, कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ द पणजी, वाळपय, फोंडा हे सगळ्यो भितर म्युनिसिपालिटी आसात. टुरिजम. सभापती महोदय, पर्यटन खात्याक 385 कोटी रुपयाची तरतूद आसा.
269 कोटी रुपया महसुला खातीर आणि 116 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. मंत्रमुग्ध करपी दर्यादेगेर इगर्जी देवळां दायज थळां सगळ्या महत्वाच्या म्हणल्यार अतिथी ह्या गजालीक लागून गोंयांत फाटल्या वर्साच्या तुलनेत 2025 पेक्षा 1.08 कोटी पर्यटक आयल्यात. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाच्या संख्येतूय बी 10% वाड जाल्या. सभापती महाशय, आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाक घटमूट करपाक आणि चार्टर फ्लायट्स ऑपरेशन परतून सुरू करपाची मोख दवरून ह्या आर्थीक वर्सा सावन इनबाउंड टूर ऑपरेटर इन्सेंटिव्ह स्कीम 2026 ही चालीक लावपाची आसा. ही परफॉर्मन्स बेस्ड प्रोत्साहन येवजण आसा ज्याच्या खातीर 2 कोटी रुपया थारायल्यात. सभापती महोदय, हांव गोवा वेलनेस आयुर्वेद एंड योगा पॉलिसी 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्या धोरणाच्या उद्देशान राज्यभरातल्या वेलनेस आयुर्वेद आणि योग केंद्रा खातीर स्ट्रक्चर्ड रेग्युलेटरी आणि एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क स्थापन करून गोंय वेलनेस पर्यटन विश्वासपात्र आणि संवसारीक पावंड्याचेर स्पर्धात्मक डेस्टिनेशन म्हणून स्थापन करपाचो हेत आसा. जीटीडीसीच्या अंतर्गत 26-27 ह्या आर्थिक वर्सा 32 प्रकल्प पुराय करपाची मोख आसा. तातूंतले कांय मुखेल प्रकल्प एनेक्शर ओ हाज्या प्रमाणे लायिल्ले आसात. सभापती महाशय, ह्या वर्सा जीटीडीसीच्या अंतर्गत 15 प्रकल्प सुरू करपाची मोख आसा. तातूंतले एनेक्शर पी प्रमाणे आमी सकयल लायिल्ले आसात. ब्युटिफिकेशन ऑफ द डिफरंट जाग्याचेर वेगवेगळे प्रकल्प हातात घेतल्यात. वयर सांगिल्ल्या उदरगतीची कामां हातात घेवपा खातीर जीटीडीसी महामंडळाक वट्ट 104 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, भारत सरकारच्या डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट स्कीम खाला इंटिग्रेटेड आणि सस्टेनेबल पद्दती वरवीं डेस्टिनेशन लेवल नियोजन व्यवस्थापन आणि भेट दिवपाचे अनुभव घटमूट करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ह्या येवजणे खाला डेस्टिनेशन डेव्हलपमेंट आणि आकर्षण उदरगती खाली मंत्रालया कडल्यान 500 कोटी कामां खातीर मान्यताय घेतले. नॅशनल काउन्सिल फॉर द हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी सुदारणा करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी स्थापन करपा संबंधी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय घोषणेक म्हजे सरकार येवकार दिता. पर्यटन आणि अतिथिती हे गोंयच्या अर्थव्यवस्थेचो फाटीचो कणो आसा हे मतींत घेवन राज्य सरकार प्रस्तावित संस्था गोंयांत स्थापन करपाचो आमी विचार करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या औपचारीक विनंती करतले. सभापती महोदय, पीपीपी तत्वाचेर नामनेच्या कंपनीक ऑन बोर्ड घेवन आग्वाद पठार सिकेरी हांगासर स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटॅलिटी स्किलिंग सेंटर स्थापन करपाचो हो प्रस्ताव मांडटा. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द मॅनेजमेंट संस्थेच्या सहकार्यान प्रमाणीत 12 सप्तकाचो हायब्रीड प्रशिक्षण कार्यावळा वरवीं 20 आयकॉनिक पर्यटन स्थळांचेर 10,000 पर्यटन मार्गदर्शक कुशळटाय दिवपा खातीर पायलट येवजणा केंद्रीय अर्थसंकल्पाची घोषणा गोंयांत लागू करपाचोय हांव हावेस दवरतां. पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप. सभापती महोदय, पीपीपी विभागाक 3 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान खाजगी क्षेत्राच्या पावलान मुळाव्या सुविधाच्या विकासा खातीर एक संरचीत आणि पारदर्शक चौकट प्रदान करपाच्या हेतून राज्या खातीर एक समर्पित पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी तयार करतले. प्रस्तावित धोरण खाजगी गुंतवणूक एकठांय करप सुविधा दितले, प्रकल्पाचो दर्जो आणि सेवा दिवपाक सुदारणा करतले आणि भौशीक खर्चा खातीर बरें मोल सुनिश्चित करतले. सभापती महाशय, राज्यभरात वापरूंक नाशिल्ल्यो डेलाब्रेटेड इमारती आणि सरकारी खात्याचे क्वार्टर्स आशिल्ल्या वेगवेगळ्या जमनीचो पुनर्विकास करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लागून मालमत्तेचे मॉनिटायझेशन न्हय तर फुडाराक सरकाराक अतिरिक्त मुळाव्यो सुविधा मेळटली. एनबीसीसी आणि हेर नामनेच्या संस्था वरवीं सुमारे 10,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक गोंयांत जावपाची आसा हें सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता. सभापती महोदय, डिझायन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट अँड ट्रान्सफर ह्या तत्वाचेर दोनापावला हांगासर आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर सयत कन्व्हेन्शन हॉटेल आणि डाउनस्ट्रीम सुविधाच्या विकासाचे काम ह्या वर्साय सुरू जातले. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो परत चालू करपाचे काम आमी ह्या वर्सा सुरू करतले. ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. ट्रान्सपोर्ट. सभापती महाशय, येरादारी खात्याक दिल्ले 366 कोटी रुपया, तातूंतले 336 कोटी रुपया महसूल खात्याचेर जाल्यार 30 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. तंत्रज्ञानात चलपी आणि नागरिकांक केंद्रीत सेवा वरवीं
येरेदारीचें आधुनीकरण करपाचो हेतू आशिल्ले प्रगतीशील गोवा डिजिटल टॅक्सी पॉलिसी ह्या वर्सा सावन चालू जातली. सभापती महाशय, मडगांव, म्हापसा आणि वास्को बस टर्मिनल्सच्या पुनर्विकासाचे काम ह्या आर्थीक वर्सा पीपीपी मोडा खाला कार्यान्वित करतले, जेका अदमासान 745 कोटी रुपया खर्च येतलो. दिवचल बस स्टँड 2026 सावन सुरू जातलो. तशेंच रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपाच्या हेतून अंमलबजावणी घटमूट करपा खातीर आनी रस्त्याचेर शिस्त सुदारपा खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आधारीत 100 कॅमेरा लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. ह्या आर्थीक वर्सा गोंय राज्यांत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन कार्यान्वित करतले, जे वरवीं मोटर वाहनाची यांत्रीक फिटनेस चांचणी जातली, जेका लागून चड पारदर्शकता, प्रामाणीकपणा आनी वाहनाची योग्यता पळोवपाची खात्री जातली. माझी बस योजना हाच्या फुडें येरेदारी खात्याच्या अंतर्गत चालू दवरपाचेंय थारायलां. कदंबा येरेदारी महामंडळा खाला आर्थीक वर्स 137 बसी घेवन फ्लीट घटमूट करतले. कदंबा महामंडळाक आनीक घटमूट करपा खातीर आनी राज्यांतली बरी भौशीक येरेदारी सुविधा दिवपा खातीर महामंडळा खातीर 258 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. हांव इंडस्ट्रियल इस्टेटा खातीर ईव्ही बसीस आनी ई रिक्षा घालपाचोय प्रस्ताव हांव दवरतां. पोर्ट्स ऍडमिनिस्ट्रेशन. सभापती महोदय, बंदर प्रशासन खात्याक 75 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 23 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 52 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, म्हजें सरकार गोवा मरीटायम वॉटरवेज मास्टर प्लॅन तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा. तातूंत गोंया खातीर सगळे दर्यावेले प्रकल्प आसतले आनी दर्यावेली क्षमता आनीक वाडटली. कृती आराखड्या वांगडाच अंदू मुखेल येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव आसा. सभापती महोदय, पणजी बंदराची सुरक्षितताय आनी सुरक्षा उपाय वाडोवपा खातीर 3.5 कोटी रुपया खर्चून न्यू पेट्रोल बोट हाडटले, जेका लागून बंदर खात्याक आनीक घटमूट जातले. दर्यावेल्या क्षेत्राक लो सल्फर इंधनाची चालना दिवपा खातीर मरीटायम फ्युअल स्टेशन सुरू जातले. सभापती महाशय, म्हजें सरकार आवश्यक थंय न्हंयचो गाळ काडपाचें काम 20 कोटी परस चड खर्च करून ह्या वर्सा सुरू पुराय करपाचो प्रयत्न आसा. सभापती महाशय, रडार, AIS, VHF आनी CCTV उपकरणां आशिल्ले इलेक्ट्रॉनिक वेसल ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ही सुरक्षीत नॅव्हिगेशनाक मदत करतली, रफ जहाजाचो सोद घेवपाक मदत करतली. सभापती महाशय, म्हजें सरकार गणपत विद्यापीठाच्या सहकार्यान बिट्टोणा हांगासर स्थापन केल्ल्या मरीटायम शाळेत मरीटायम अभ्यासक्रमां वांगडात STCW अभ्यासक्रम सुरू करतले. रिव्हर नॅव्हिगेशन. सभापती महाशय, रिव्हर नॅव्हिगेशन खात्याक 86 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 75 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर आनी 10 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. महाशय, सापेंद्रो सावन दिवार मार्गाचेर 2 नव्यो रोरो फेरीबोटी सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच पोंद्या फेरीबोटीच्या जाग्यार अंदू 3 नव्यो फेरीबोटी सुरू जातल्यो. तशेंच जेटी आनी रॅम्प हाच्या सद्याच्या मुळाव्या साधन सुविधाची सुदारणा करपाचो म्हाज्या सरकारान हातांत घेतला. सिव्हील एव्हिएशन. सभापती महोदय, सिव्हील एव्हिएशन खात्याक 18 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 9.5 कोटी रुपया महसुलाचेर जाल्यार 8.5 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, 2023 वर्सा सावन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू केल्या उपरांत म्हज्या सरकारान डिसेंबर 2024 डिसेंबर 2025 मेरेन एकूण येणावळीत 36% महसूल वांटो म्हणून 114 कोटी रुपया येणावळ मेळयल्या. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचें लोकार्पण जावन आतां मेरेन 1.46 कोटी प्रवाशांची येरेदारी जाल्या. ह्या निमित्तान पुराय गोंयच्या जनतेक हांव गवाय दितां, म्हजें सरकार दाबोलीम आनी मोपा हे दोनूय विमानतळ चालू दवरतले. हेल्थ सेक्टर. भलायकी क्षेत्राक वट्ट 2217.66 कोटी रुपया आसा. हेल्थ सर्विसीस. सभापती महोदय, गोंय राज्यांत भलायकी क्षेत्र घटमूट करपाचेर सरकारान सतत लक्ष केंद्रीत केलां. नवी मुळावी बांदावळ सुरू करपा आसूं वा राज्यांत नवी भलायकी सुविधा दिवप आसूं, गोंयांतल्या सगळ्या नागरिकांक फुकट आनी सुलभ भलायकी सेवा सुनिश्चित करपा खातीर म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा. सभापती महोदय, भलायकी खात्याक
963 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 903 कोटी रुपया महसूल खात्याच्या बाजून जाल्यार 60 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. माझे सरकार भलायकी क्षेत्राक गरजेचे मनीसबळ, उपकरण आणि यंत्रणा, एम्ब्युलन्स सुविधा आणि हेर परिदायी गरजा वरवीं वाड करतले, जेच्या खातीर भलायकी सेवा संचालनालयाचे वांटप 10% वाडयलां. सभापती महाशय, हांव अंदू वर्सा सावन नवे आयुष खातें स्थापन करपाचें जाहीर करता. ह्या खात्या वरवीं फक्त पारंपारीक भारतीय वखदा पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले आनी सगळ्यांक आवश्यक सुविधा नागरिकांक दितले. सभापती महोदय, अवेरनेस पातळपा खातीरूय बी पुराय राज्यांत आयुष शिबिरां घडोवन हाडपाचेर हो प्रस्ताव मांडटा. राज्यांत कार्यरत आशिल्ल्या वेलनेस केंद्राक प्रोत्साहन दिवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. सभापती महाशय, सुमारे 50,000 ज्येष्ठ नागरिकांक आस्पावपाची राज्यव्यापी फ्री एडल्ट वॅक्सिनेशन कार्यावळ सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जेका लंग संसर्ग जावपाचे बॅक्टेरिया पासून राखण दिवपा खातीर न्युमोकोकल लसचे डोस दितले. ह्या खातीर ह्या वर्सा 5 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलां ह्या वर्सा सावन किमोथेरपी खातीर डे केअर सेंटर सुरू करतले. कॅन्सर ही एक मुखेली भौशीक भलायकी आव्हान आशिल्ल्यान पॉप्युलेशन बेस्ड कॅन्सर रजिस्ट्री स्थापन करतले आनी PBCR पुराव्याचेर आधारीत निर्णय कॅन्सर नियंत्रणेचेर उपाय आनी भलायकी परिणाम सुदारणा करपा खातीर अमूल्य डेटाबेस तयार करतले. भलायकी सेवा संचालनालयातल्यान 20 लाख रुपया वर्सुकी अनुदान दिवन सरकार इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजी सर्व्हिस घटमूट करतले. सभापती महाशय, दर्जेदार भलायकी सेवा दिवपाची खात्री करपाक DDSSY पॅकेज दर रिवायव करपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां आनी क्लेम मर्यादा 4 लाख आनी 6 लाख रुपया मेरेन वाडयतले. तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यांक DDSSY कार्यक्षेत्रांत आस्पाव करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून ताका गोंयांतल्या खंयच्याय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलांत भलायकी सेवा मेळूंक शकतली. सभापती महाशय, भारतभरांतल्या खंयच्याय हॉस्पिटलांतल्यान गरजेवंतांक वेळार आनी त्रासमुक्त वैद्यकीय मदत दिवपाच्या खातीर मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. हो सेल संकटांतल्या दुयेंतीक वैद्यकीय उपचारा कडेन निधी एकठांय करपा खातीर सगळ्याक स्थापन केल्ल्या एजन्सी कडेन देखरेख आनी समन्वय करतलो. म्हजे सरकार शाळेच्या पावंड्यार राज्यव्यापी न्यूरो डायवर्सिटी अवेअरनेस इनिशिएटिव्ह्ज कार्यावळीक इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा युनिट हांच्या जोड पावलान चालना दितले, जे शिक्षण तज्ञांक अशा भुरग्यांची वेळार वळख दिवपाक आनी ताका आदार दिवपाक सशक्त करतले. ऑटिझम स्पेक्ट्रम विकारा विशीं जागृताय निर्माण करप आनी KG शिक्षकांक चिन्हां बेगीनूच वळखुपाक साधन सज्ज करपाचोय ध्येय आसतलो. सभापती महाशय, गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर चड रेफरल करिनासतना जिल्लो हॉस्पिटलाचे पातळीचेर एमर्जन्सीचेर उपाय काडपा खातीर म्हज्या सरकारान दोनूय जिल्हा हॉस्पिटलाचेर लेव्हल 2 एमर्जन्सी अँड ट्रॉमा केअर फॅसिलिटी सुदारीत करतले, जेणे करून दुयेंतीक वाचोवपाक आमकां मदत जातली. कुंकळे, मुरगांव, बेतकी आनी मडकय हांगासरल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचें बांदकाम ह्या आर्थीक वर्सा सुरू जातलें. वेळगे आनी मडगांव हांगासर बांदिल्ल्या आयुष हॉस्पिटल ह्या वर्सा सावन लोकांक सेवा दिवपाक चालू करतले. गोवा मेडिकल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाक 1063 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 920 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर जाल्यार 143 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातल्या OPDंतल्यान दुयेंतांक त्रासमुक्त भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतून माझ्या सरकारान 13 विभागांनी ऑनलायन OPD अपॉइंटमेंट सुरू केल्या. ही सुविधा ह्या वर्सा GMCच्या सगळ्या विभागांत वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच ह्या वर्सा सावन टेलिमेडिसिन आनी ICU सुरू करतले. सभापती महोदय, हांव ह्या शैक्षणीक वर्सा सावन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयान MBBS जागाची संख्या 200 वयल्यान 250 करपाचो प्रस्ताव दवरता, जेच्या खातीर राष्ट्रीय आयोगाची मान्यता अपेक्षीत आसा. 214 कोटी रुपया खर्च करून 120 खाटीचे चेस्ट आनी TB हॉस्पिटल ब्लॉक बांदपाचें काम, 30 कोटी रुपया खर्चाच्या सुमारे सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक लागसारा ब्लड बँक बांदपाचें काम,
गोंय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटला खातीर 281 कोटी रुपया खर्चून कॉलेज ब्लॉक बांदप, 106 कोटी रुपयाचे न्यू रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टेल तशेंच 125 कोटी रुपयाचे 200 विद्यार्थ्यां खातीर अलायड हेल्थ सायन्स कॉलेज अँड हॉस्टेल ही सगळी कामां ह्या वित्तीय वर्सा सावन सुरू जातली. तशेंच जीएमसी लिंक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आणि संशोधन केंद्राचे वैद्यकीय मुळाव्या सुविधाच्या उदरगती खातीर आमी 20 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. आयपीएचबी सभापती महाशय, आयपीएचबी विभागाक 82 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 71 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 11 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. महाशय, आयपीएचबीच्या 100 खाटीच्या हॉस्पिटलाचे बांदकाम डिसेंबर 2026 वर्सा पुराय जातले आणि डे केअर सेंटर प्रकल्प एप्रिल 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव जाचेर सरकारान 45 कोटी रुपया खर्च केला. गोवा डेंटल कॉलेज सभापती महोदय, गोवा दंत महाविद्यालयाक 80 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, दंत महाविद्यालय ओपीजी मशीन, मायक्रोस्कोप, मोबाईल डेंटल बस, सर्जिकल युनिट आदी वैद्यकीय उपकरणां आणि यंत्रणा सहित अपग्रेड जातले ताच्या खातीर भरीव तरतूद आसा. फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन सभापती महोदय, अन्न आणि वखदां खातीर खात्याक 29 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. महाशय, म्हज्या सरकारान वेगवेगळ्या खाद्य आणि वखदां नमुन्याचे विश्लेषण करपा खातीर गॅस क्रिमेटोग्राफी मशीन, मायक्रोस्कोप आदी उच्च दर्जाची उपकरणां विकत घेवन अन्न आणि वखदां प्रयोगशाळेचे अपग्रेडेशन करतले. फूड आणि ड्रग्स खात्याची गरजा भागोवपा खातीर अत्याधुनीक सुविधा वांगडाच नवीन लॅबोरेटरी इमारती बांदतले. इंडस्ट्रीज आणि इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रीज ट्रेड अँड कॉमर्स सभापती महाशय, उद्योग व्यापार आणि वाणिज्य खात्याक 108 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 73 कोटी रुपया महसूल बाजून जाल्यार 35 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, उद्योग नोंदणी आणि उद्योग वाड हाच्या मदीं अंतर निर्माण करपी समर्पित एमएसएमई फोकस्ड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह संरचनेचो अभाव सोडपाच्या खातीर गोंयांतल्या सूक्ष्म ल्हान आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचेर प्रशासकीय लक्ष हाडपा खातीर इंडस्ट्रीज ट्रेड आणि कॉमर्स संचालनालयाचे नाव एमएसएमई इंडस्ट्रीज ट्रेड आणि कॉमर्स संचालनालय अशें बदलतले. नोंदणी सुलभताये पासून उद्योग उदरगत स्पर्धात्मक आणि यंत्रणा घटमूट करपाच्या मेरेन संचालनालयाची भूमिका हातूंतल्यान दृश्टी पडटली. सभापती महाशय, चीफ मिनिस्टर्स एमएसएमई इनोव्हेटिव्ह स्कीम 2026 सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जी वेंचून काडिल्ल्या प्रोत्साहन येवजणे खातीर फायदो वाडोवपाक यत्न करतली आणि ताका लागून एमएसएमई क्षेत्रांत नवनिर्माण आणि स्पर्धात्मक वाडटली. एमएसएमईचे संशोधन आणि विकास, बौद्धिक मालमत्ता निर्मिती, इन्क्युबेशनाक आधार, सीड कॅपिटल, स्किल डेव्हलपमेंट, सॅलरी रिएम्बर्समेंट आणि ऑपरेशनल सपोर्ट अशा नवनिर्माणा संबंधित कार्यावळी खातीर आर्थिक आधार दितले, ज्याच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तशेंच ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन, ब्रँडिंग आणि वेपार प्रसार करपा खातीर 4 वेगवेगळ्यो एमएसएमई येवजण्यो सुरू करपाचो आणि राज्यांतल्या सगळ्या एमएसएमई कार्यावळी एकत्रीत एमएसएमई आधार दिवपाचो प्रस्तावूय हांव मांडटा. ह्या येवजणे खातीर 5 कोटी रुपया दवरल्यात. ह्या येवजणेक परतफेडीच्या रुपात प्रोत्साहन दितले आणि खर्चाच्या 80% मेरेन अनुदान दितले, जेका लागून राज्यांतल्या एमएसएमई क्षेत्राक व्हड चालना मेळटली. राज्यांत एमएसएमई रोजगार वाडोवपा खातीर एम्प्लॉयमेंट सबसिडी करपाचोय प्रस्ताव हांव दवरतां. सगळ्या एमएसएमई गरजेचो उपाय काडपा खातीर वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल आशिल्ले युनिफायड डिजिटल प्लॅटफॉर्म अंदू सुरू करतले. तशेंच पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत 3 कोटी रुपया खर्च करून स्मार्ट सीसीटीव्ही सर्वेलन्स प्रणाली स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा. उद्योगीक वाठारांनी पर्यावरण सुरक्षीत दवरपा खातीर घन कोयर व्यवस्थापन पद्दत तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. वेर्णा, मडकय, कुंकळे, तुया आनी पिसुर्ल्या ह्यो 5 मुखेली वसाहतींत लागसरच्या वसाहतींतल्यान कोयर व्यवस्थापन करपी नोडल क्लस्टर म्हणून काम करतले आणि 800 स्क्वेअर मीटर सेंट्रलायज्ड कोयर व्यवस्थापन शेड वरवीं कचरो व्यवस्थापन करतले. सभापती महाशय, म्हजे सरकार राज्यांतली गुंतवणूकदार सुलभताय प्रक्रियेन सुगम आणि डिजिटल करपा खातीर इंटिग्रेटेड सिंगल विंडो एप्रुवल प्रणाली तयार करतले.
राज्यात मुखेली उद्योगीक वाठारांनी कॉमन एफ्युलंट ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या खातीर अंदू गोवा आयडीसीक वट्ट 30 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. वेर्णा मडकय आनी तुयें औद्योगिक इस्टेट हांगासर वर्किंग वुमेन हॉस्टेल बांदपाचें काम 100 कोटी रुपयाचो खर्च करून ह्या आर्थीक वर्सा पुराय जातलें. सभापती महोदय, सरकारच्या सगळ्या एजन्सी केल्ल्या सगळ्या मुळाव्या साधन सुविधा कामां खातीर पीएम गतिशक्ती पोर्टल वापर करपी देशांतलें एक मुखेल राज्य गोंय हें सांगपाक खोशी जाता आनी ताका लागूनच प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतना वेगवेगळ्या परस चड खात्यां कडल्यान प्रभावी समन्वय आनी नियोजन सुनिश्चित जाता. सभापती महाशय, उद्योग खात्या भितर IPO सेल तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जो गोंयच्या SMEक भौशीक नोंदणी करपाचो प्रस्ताव आधार दितलो. सभापती महाशय, जागतीक वेपारा खातीर गोंयच्या MSMEक सशक्त करपाच्या हेतून मुख्यमंत्री एक्सपोर्ट इन्सेंटिव्ह स्कीम चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाच्या अंतर्गत 50 MSME खातीर 2 वर्सां खातीर वर्साक 4 लाख रुपया दिवपाची तरतूद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तत्वाचेर आसतली आनी ताच्या खातीर 2 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रिनर्स हाका आनी थळाव्या रोजगार निर्मिती खातीर प्रोत्साहन दिवपा खातीर आर्थीक सुलभताय, कुशळटाय आनी हँड होल्डिंगा खातीर वुमन लेड आनी यूथ लेड MSME खातीर स्पेशल सपोर्ट विंडो तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, गोंयच्या कच्च्या काजूची खरेदी घटमूट करपा खातीर आनी ग्रामीण अर्थवेवस्थेक सुदारणा हाडपा खातीर मुख्यमंत्री मॉडिफायड इंटरेस्ट डेबिट स्कीम खाला कच्चो काजू खरेदी करपाक वर्किंग कॅपिटल लोन दिवपाची येवजण अंदू चालीक लागतली. फाटल्या वर्साच्या काळात गोवा IPB हांणी 1117 कोटी रुपया प्रस्तावित गुंतवणूक आशिल्ले 31 प्रकल्पाक मान्यता दिली, जेका लागून वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या सुमार 4950 कर्मचाऱ्यांक रोजगार मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. गोवा IPBन राज्यांतल्या म्हत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचें ग्रेडिंग करपाक चालू केलात. युरोस्टेप इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आनी नेटझिस टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या दोनूय फॉरेन कंपन्यांक 166 कोटी रुपयाची गुंतवणूक केल्या आनी ताका लागून 1308 रोजगाराची संदी केल्या. गोंयांतल्या उद्योगीक कंपनी खातीर रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट करपाची गोंयच्या तरणाट्यांक आधार दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, कामगार खात्याक दिल्ले वाटप 101 कोटी रुपया आसा. महाशय, म्हज्या सरकारान गोंयाक अनऑर्गनायज्ड क्षेत्रा खालीर सिंगल युनिफायड मार्केट प्लेस म्हणून मार्केट पोर्टल विकसीत करपाचें आश्वासन दिल्लें. ह्या आर्थीक वर्सा गोंयकारांच्या रोजगार वाडोवन दिवपा खातीर हो पोर्टल सुरू जातलो. गोंय राज्य सामाजीक सुरक्षा मंडळाच्या प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर अनऑर्गनायज्ड सोशल सेक्युरिटी ऍक्ट 2008 खरपणान चालीक लावपाच्या प्रक्रियेत म्हजें सरकार आसा, जे असंघटीत कामगाराची सामाजीक सुरक्षा सुनिश्चित करतलें. सभापती महाशय, गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन वरवीं खाजगी उद्योगा खातीर एम्प्लॉयमेंट सबसिडी स्कीम चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. GHRDCन दिल्ल्या प्रत्यक्ष पगार आनी कंपनीत अशा उमेदवारांक दिल्ल्या पगारांतलो गॅप फंडिंग 3 वर्सां खातीर सरकार घेतलो. खाजगी क्षेत्रांत गोंयकारांचो रोजगार वाडोवपाचो ह्या येवजणेचो हेत आसा. सभापती महाशय, म्हाका सांगतना खोस भोगता की ESI महामंडळ अंदू दक्षिण गोंयांत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करतले, ज्यातून 50% सीट्स हे गोंयकारां खातीर आसतले, जेका लागून राज्यांतल्या नागरिकां खातीर भलायकी सेवेतूय अफाट सुदारणा जातली. एम्प्लॉयमेंट. सभापती महोदय, रोजगार खात्याक 8 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान मॉडेल करियर सेंटर म्हणून अपग्रेड केल्ल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हाका एक व्यापक एम्प्लॉयमेंट फॅसिलिटेशन हब म्हणून काम करपाक स्ट्रेंथन करतले. एकत्रीत ऑनलायन सेवा सुरू करपाचेर, ज्याची नोकरी सोदपाक डिजिटल रितीन नोंदणी करपाक मेळटली, तशेंच नियुक्त व्यापक प्रसार करपा खातीर आयल्ल्यो रिक्त सुवाती ऑनलायन पोस्ट करूंक शकता. मॉडेल करियर सेंटरान करियर मार्गदर्शक, समुपदेशन, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षणाचेर परिसंवाद, सिव्हिल सर्व्हिस स्पर्धात्मक परीक्षेचेर सत्र, GPSC आनी UPSC, बँकिंग आनी रेल्वे परीक्षेची तयारी, उद्योगजकतेचेर सत्र, नोकरी मेळोवपाक आनी प्लेसमेंट ड्रायव्ह अशा वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले.
फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स. सभापती महोदय, कारखानो आणि बॉयलर खात्याक 15 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. तातूंतले 12 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 3 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, लहान आणि मध्यम उद्योग व्यावसायिकांक सुरक्षितताय घटमूट करपा खातीर म्हजे सरकार कारखान्या खातीर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन हाच्या मार्फत सेफ्टी सुपरवायझर कोर्स सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा, जो कॉम्प्लायन्सीस सुदारप, अपघात उणे करप आनी पुराय MSME क्षेत्रांतल्या सकारात्मक सुरक्षा वाडोवपा खातीर मदत करतलो. उद्योगीक सुरक्षिताय आनी धोक्याचेर दोतोरांक प्रशिक्षण दिवपाक एसोसिएट फेलोज इन इंडस्ट्रियल हेल्थ हो अभ्यासक्रम अंदू परत चालू जातलो. अंदाजे 14 कोटी रुपया खर्च करून सौर फोटो वॉलेटिक वीज निर्मिती प्रणाली स्थापन करपा वांगडाच नवे कार्यालय इमारतीची पुनर्बांदणीचें काम ह्या वर्सा पुराय जातले. मायन्स. सभापती महोदय, खाण खात्याक 26 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान 3 NIT 12 आयर्न ओर ब्लॉकचे यशस्वीपणान लिलाव केल्यात. तातूंतले दिवचल, शिरगांव मया, मोंती सिरगांव, अडवलपाल थिवी आनी कुड्डे करमळे हांगातले 5 ब्लॉक कार्यरत आसात. हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. राज्य सरकारान सगळ्या 12 ब्लॉकां कडल्यान अपफ्रंट पेमेंट म्हणून 252 कोटी रुपयाची येणावळ मेळ्ळ्या आनी 7 ब्लॉक पर्यावरण मंजुरी आनी हेर परवानगी मेळोवपाच्या प्रक्रियेत आसा. म्हज्या सरकारान ब्लॉकाचो लिलावा खातीर 4थी NIT आनी डंपाचो लिलाव खातीर दुसरो टप्पो सुरू करपाच्या प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, टिप्पर ट्रक मालकांक आर्थीक मदत दिवपा खातीर रिएम्बर्समेंट ऑफ ग्रीन टॅक्स आनी फिटनेस फीज फॉर द मायनिंग अफेक्टेड ट्रक ओनर्स ही येवजण ह्या वर्सा चालू उरतली आनी ह्या खातीर 4 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तशेंच गोंय आनी अभियांत्रीक महाविद्यालयात 3 कोटी रुपया खर्चून ओवर ग्रेड चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, खण प्रभावित बार्ज मालकांक ताच्या बार्जाचे दुरुस्ती करपा खातीर आर्थीक संस्थे वरवीं सॉफ्ट लोनाच्या रुपात आर्थीक मदत दिवपाची येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन. सभापती महोदय, माहिती तंत्रज्ञान खात्याक 189 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 116 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 73 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, नागरीक केंद्रीत सेवा साध्य, कार्यक्षम आनी पारदर्शक पद्दतीन दिवपा खातीर एकवटीत गोवा मोबायल ॲप तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हो ॲप एक परस चड विभागीय सेवांचो वापर करपा खातीर प्रत्यक्ष भेटी आनी कागदपत्रां उणी करपा खातीर एक डिजिटल इंटरफेस म्हणून काम करतलो आनी ह्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज आमी केल्या. सभापती महाशय, ईज ऑफ डुईंग करपा खातीर गोवा ऑनलायन पोर्टलाची सुमारे 4 कोटी रुपया खर्च करून सुदारणा करतले. म्हाका सांगपाक खोस भोगता AI चॅट विथ द मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म ह्या वर्सा सुरू जाल्ले आसा. सभापती महाशय, राज्यांतले स्टार्टअप संस्कृताय वाडोवपाच्या हेतून गोवा स्टार्टअप धोरण 2025 खाला 4 नव्यो येवजण्यो कॅम्पस इनोव्हेशन स्कीम, प्रमोशन अँड मार्केटिंग असिस्टंट स्कीम, वुमन एंटरप्रिनर वेटलिटी स्कीम आनी स्किल एनहान्समेंट स्कीम ह्या येवजणे खातीर 10 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, गोंयच्या दर्यादेगेर नोमॅड्स आनी रिमोट वर्कर्स हांकां आकर्शीत करपा खातीर काम आनी विश्रांती हांचो मेळ घालून दर्यादेगेर कोवर्किंग स्पेस विकसीत करपाचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें. सभापती महाशय, GBBN 2.0 चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जी राज्यभरांतल्या 414 POP हांकां जोडटली. सगळ्या सरकारी कार्यालयांक उच्च गती, सुरक्षीत आनी स्केलेबल कनेक्टिविटी दितली आनी प्रशासनात आनी भौशीक वितरणा खातीर अखंड डिजिटल सेवा सुनिश्चित करतली. GBBN 2.0 व्यतिरिक्त म्हाजे सरकार राज्यभरांतल्या सुमार 1605 सुवातीन आस्पाव विस्तारीत GBBN नेटवर्क घटमूट करतले. सभापती महाशय, राज्यांतल्या स्केलिंग कंपनीचो आदर दिवन गोंयची IT इकोसिस्टम घटमूट करपा खातीर हांव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड ह्या तत्वाचेर 20 कंपन्यां खातीर उण्यात उणो 50 पूर्ण वेळ गोंयकार कर्मचाऱ्यांक कामाक घेवपी गोंयच्या IT आनी ITs कंपनीज दर वर्साक 5 लाख रुपया दिवपाचो प्रस्ताव मांडटा. हाच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची आमी तजवीज केल्या. सायन्स, टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट.
सभापती महाशय, ह्या खात्याक 170 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. तातूंतले 126 कोटी रुपया महसुलाक आणि 44 कोटी रुपया खर्च भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, बेकायदेशीर कोयर उडोवपाचे धोक्याचे प्रभावीपणाचेर मात दिवपाक कोयर वेवस्थापन महामंडळ घटमूट करपा खातीर थारिल्ल्या वाठारांत वेस्ट मॅनेजमेंट इन्स्पेक्टर नियुक्त करपा खातीर आनी कोयर वेवस्थापन कायदो आनी नेमाची अंमलबजावणी करपा खातीर इन्सेंटीव दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून ह्या वाठारांनी नितळसाण सुनिश्चित जातली. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान महामार्गावयलो कोयर निवळ करपाची काम, RDF मोमेंट ट्रॅकिंग, सुको कोयर एकठांय करपाची पद्दत आनी वेळापत्रक यंत्रणा एकाच डिजिटल पर्यावरण प्रणालीचेर एकठांय करून GWMC वरवीं इंटिग्रेटेड डिजिटल ऑपरेशन प्लॅटफॉर्म चालीक लायतले. सभापती महाशय, पुराय गोंयांत वेस्ट मॅनेजमेंट प्रभावीपणान करपा खातीर उच्च दर्जेचे कॅमेरे स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हे कॅमेरे निव्वळ उर्जेचेर चलतले आनी हे कोयर उडोवपी सेग्रिगेशन हाचेर नदर दवरपाक बरोबरीन भौशीक सुवातीचेर नितळसाण सुनिश्चित करपाक मदत करतले. तातूंत पयसुल्ल्या आनी ऑफ ग्रीड वाठाराचो आस्पाव आसा आनी हाचे 2 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महाशय, मिनिस्ट्री ऑफ द हावसिंग अँड अर्बन एडव्हान्स हाच्या अंतर्गत GWMC हाचे स्वच्छता नॉलेज पार्टनर म्हणून लिस्ट जाला. भारतभरांतल्या कोयर वेवस्थापन संस्थांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर सेंटर ऑफ एक्सिलन्स तयार करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, गोंयचे संशोधन आनी पर्यावरण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सील वरवीं सेंट्रलायज्ड डिजिटल रिसर्च पोर्टल तयार करतले, जे गोंयांतली विद्यापिठां, महाविद्यालय आनी अनुसंधान आनी विकास संस्था कडल्यान संशोधन प्रकाशनां एकठांय करतले आनी राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर गोंयांतल्या संशोधनाक चालना दितले. सभापती महाशय, म्हजें सरकार ह्या वर्सा सावन हायस्कूल विद्यार्थ्यां खातीर एस्ट्रॉनॉमी, स्पेस सायन्स विज्ञानांतली नवी लेक्चर सिरीज सुरू करतले. गोंय राज्य रिमोट सेन्सिंग सेंटर, बायोटेक पार्क आनी GI प्रामाणीकपणान आनी ब्रँडिंग खातीर GI बोर्ड अंदू काम करपाक सुरवात करतले हें सांगपाक म्हाका खोस भोगता. सभापती महाशय, गोवा स्पेशल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वट्ट 26 कोटी रुपया खर्च करून केंद्र सरकारच्या आधारान चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, सगळ्या उद्योगीक क्षेत्रांनी 100% कंपोस्ट करपाक येवपी बायोडिग्रेडेबल पोतयो सुरू करपाचो प्लास्टीक मुक्त धोरण आमी चालीक लायतले. लीगल मेट्रोलॉजी. सभापती महोदय, लीगल मेट्रोलॉजी विभागाक 14 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, नागरिकांक शिक्षीत करपाचें म्हत्व वळखून खातें वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं गिरायकांका विशीं जागृती करपाची सक्रिय आसा. येवपी वर्सा म्हाज्या सरकारान अशा तरेच्या चड गिरायकांक केंद्रीत कार्यावळी करपाची येवजण दवरल्या. खात्याची सॉफ्ट तपासणी करपाची आनी वेपाराच्या गैरवेव्हाराचेर प्रभावीपणान आळाबंद हाडपा खातीर कायदेशीर मापशास्त्र मानकांचें पालन सुनिश्चित करपा खातीर मोबायल प्रयोगशाळा स्थापन करपा खातीर खाशेले वाहन आनी उपकरण स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. खात्याची ऑनलायन सेवा केंद्र सरकारच्या ई-मॅप पोर्टलाचेर अर्जात एकठांय करतले आनी जेका लागून सुलभताय वाडटली आनी कायदेशीर मापन सेवा संबंदीत प्रक्रिया सुगम जातली. फॉरेस्ट अँड एन्व्हायरमेंट सेक्टर, फॉरेस्ट. सभापती महाशय, रान खात्याक दिल्ले वाटप 199 कोटी रुपया आसा. तातूंतले 194 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 5 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान भारताचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे एक पेड माँ के नाम ही संकल्पना सक्रिय प्रमाणात चालूक लायल्या. 2 लाख रोंपे लावपाचे ध्येय आड रान खात्यान हेर वेगवेगळ्या राज्य सरकारच्या खात्यांत समन्वय 2.19 लाख रुपया रोपयो लायल्यात आनी सेवा पर्व मोहिमेच्या नियमात 10 लाख रोपयो लायल्यात. सभापती महाशय, कांपाल हांगासल्या फॉरेस्ट पार्कची उदरगत भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं जातली. ताच्या खातीर 5 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. गोवा काजू फेस्ट सयत आपले नेमान कार्यावळ करपा खातीर गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या खातीर 25 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, गोंय राज्याचे भगवान महावीर वन्यजीवन अभयारण्य, मोले राष्ट्रीय उद्यान, खोतीगांव वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य
माधई वन्यजीव अभयारण्य, नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्य आणि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य हांगा वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान इको टुरिझम वाडोवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान फोंड्यांतल्या बेतोडा हांगासर रानवटी जनावरांक लागून अत्याधुनीक रेस्क्यू आनी रिहॅबिलिटेशन सुविधा स्थापन करपाचो पुण्याच्या रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट कडेन MOU केला. तशेंच राज्यांतल्या फॉरेस्ट फायरा खातीर अर्ली वॉर्निंग प्रणाली तयार करपा खातीर आमी बिट्स पिलांनी कडेन MOU केला, जो रानांतल्या उज्याची प्रत्यक्ष घडोवणूक घडच्या पयलीं इशारो जारी करतले. ह्या वर्सा पुराय जावपाचे आशिल्ले फुडले प्रकल्प हे सकयल दिल्ल्या लिस्टा प्रमाणे आसा. डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँच्युरी आणि कन्स्ट्रक्शन डेव्हलप ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट. बोंडला पाणी संग्रहालयाच्या उद्याना खातीर एंट्रन्स प्लाझा बांदपाचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें. एनवायरमेंट. सभापती महोदय, पर्यावरण खात्याक 16 कोटी रुपया वाटप आसा. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2011 निश्चित केला आणि कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2019 फायनलायझेशन करपाचें काम चालू आसा. सभापती महोदय, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डा वरवीं मिठागार आनी हेर अशे पारंपारीक तरेचे पर्यावरण अनुकूल उपक्रमाची राखण करपाची येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या खातीर 1 कोटी रुपयाची पर्यावरण खात्या खातीर वाटप जातलें. सभापती महोदय, राज्यांतल्या खाजन शेतीची जतनाय घेवपाक खातीर निधी दवरपा खातीर आनी निती आयोगान पयलींच तात्वीक मान्यता दिल्या आनी हे जाहीर करपाक म्हाका खोस जाता. खाजण जमनीचो प्रभावीपणान जतनाय घेवप ही संवेदनशील पर्यावरण यंत्रणा तिगोवन दवरपा खातीर खाजण जमनीचो पुराय विशयी आनी त्याचो नेम आनी संरक्षण एग्रीकल्चर खात्यांतल्यान हाडटले. जे आतां सावन खाजण प्रकरणां हाताळपाक एकूच विभाग आसतलो. ह्या खातीर स्थापन केल्लें खाजण बोर्ड शेतकी खात्या खाला काम करतलो. सभापती महोदय, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डा वरवीं गोवन ब्रँडचे संचालन, वेवस्थापन आनी मार्केटिंग आनी ब्रँडिंग करपा खातीर 1.5 कोटी रुपयाची उपलब्ध केल्यात. सभापती महाशय, जैव विविधता वेवस्थापन समित्या खातीर आर्थीक मदत संविधान कार्यक्षमताय आनी देखरेख हाच्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. लोक जैव विविधताय नोंदणी तयार करपा खातीर आर्थीक मदतीचे येवजणे खातीर 1 कोटी रुपया थारायल्यात. सभापती महोदय, तज्ञ आनी वेगवेगळ्या संघटनांक गुंतून विकसीत गोवा 2037 ची कार्यावळी खातीर सस्टेनेबल घटकाचेर काम करपाच्या हेतून 1 कोटी रुपया थारायल्यात. हवामान आनी आपत्ती प्रतिरोधक ग्रीन गोयच्या उदरगती खातीर क्लायमेट चेंज सेल खातीर 70 लाख रुपयाची प्रस्तावित केल्या. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या नोटिफाईड वेटलँड वाठारा खातीर एकत्रीत वेवस्थापन, निरीक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, संवर्धन आनी सैम आदारिल्ल्या उपाय दिवपा खातीर 1.40 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. श्रमशक्ती से जलसमृद्धीच्या येवजणे खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. ते लेक मॅनेजमेंट समित्यो वेटलँड वाठाराक पोषण दिवप, नोटिफाईड वेटलँड वाठाराचो वेवस्थापन सुनिश्चित करू शकतात. हवामान बदला खातीर गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज, एनर्जी विजन प्लॅन, विकसीत गोवा आनी हेर धोरणांचोय यशस्वी लक्ष्य साध्य करपा खातीर आनी विकसीत गोवा शाश्वत गोंयांत सस्टेनेबिलिटी जोडून गोवा अम्ब्रेला प्रोग्राम क्लायमेट अँड डिझास्टर रेजिलंट ग्रीनर गोवा जाहीर करपाक म्हज्या सरकाराक खोस जाता. पर्यावरण यंत्रणेंतल्यान रेजिलन्स वाडोवपाक लो कार्बन पाथवेज एक्सिलरेट करपा खातीर आनी क्लायमेट रेजिलन्स उपक्रम आधार दिवपाक केंद्र आनी राज्य सरकार हाच्या मदीं वेगवेगळ्या आर्थीक मिश्रणाच्या 70-30 कन्वर्जन्साक करून 1,650 कोटी रुपया खर्च प्रस्तावित केला. 2 वर्सांच्या काळा भितर हो कार्यक्रम कार्यान्वित करपाची म्हजी येवजण आसा आनी इकॉनॉमिक अफेर्स खात्याच्या प्रोजेक्ट स्टेरिंग कमिटीन ह्या प्रकल्पा खातीर तात्वीक मान्यता दिल्या. हो प्रकल्प बेगीन आनी हस्तक्षेपा बगर चालीक लावपा खातीर आमी SPV तयार करतले. सभापती महाशय, राज्य पावंड्यावयलें कार्बन मॉनिटायझेशन मेकॅनिझम तयार करपा खातीर पर्यावरण खात्या खाला स्टेट कार्बन नोडल सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव आसा, जाका लागून पर्यावरणीय गुंतवणूक सेव्हिंग जातली.
स्वयंपूर्ण सेक्टर पंचायत सभापती महोदय, पंचायतीच्या खात्याक 293 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 249 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 44 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, तिसऱ्या राज्य वित्तीय आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण वेगवेगळ्या ग्रामीण थळाव्या संस्थांनी हवामान बदलाक लागून निर्माण जावपी वेगवेगळ्या पर्यावरण प्रस्नाक तोंड दिवपा खातीर 10 कोटी रुपयाचो क्लायमेट चेंज फंड स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, स्वताच्या मालकीच्या जाग्यात बांदिल्ल्या बांदकामांक ईएचए नंबर दिवन ताका उदक आनी वीज जोडणी दिवपाचें आमी थारायलां. राज्यांतल्या विविध वाठारांनी पंचायत घर, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी हॉल बांदकामाचें काम ह्या आर्थीक वर्सासावन सुरू जातलें. ह्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीर दीन दयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम येवजणे खातीर 15 कोटी रुपयाचे भांडवल खर्चाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, दुबळ्या पंचायतीक तेंको दिवपाच्या हेतून 14 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. दोनूय जिल्ह्यांतल्या जिल्हा पंचायतीक आनीकूय घटमूट करपा खातीर वट्ट 34 कोटी रुपयाची तरतूद पुरवण केल्या. जिल्हा पंचायतीच्या वांगड्यांच्या कामात अधिकार क्षेत्राची व्याप्ती वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तांचो विकासात्मक निधी तांच्या मतदारसंघातल्या सामुदायिक शेती कार्यावळी खातीर आनी कोयर वेवस्थापनाच्या उपक्रमा खातीरूय बी वापरपाक दिवपाचोय प्रस्ताव हांव दवरतां. सभापती महाशय, झेडपी, सरपंच आनी पंच हांचे मानधन दर म्हयन्याक 5,000 रुपयांनी वाडोवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, ग्रामीण थळाव्या संस्थांनी अकाउंटिंग डिस्क्रिपन्सी पयस करपाक युनिफॉर्म मॉडेल अकाउंटिंग फॉर्मॅट सगळ्या पंचायतीन थराचेर एकसारको आदर्श करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. एग्रीकल्चर सभापती महोदय, कृषी खात्याक 293 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 258 कोटी रुपया महसूल खर्चा खातीर 35 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. सभापती महोदय, प्रधानमंत्री कृषी संजीवनी योजना वरवीं 5 वर्सां भितर वट्ट 48 हेक्टर क्षेत्रा खाली 10 वॉटरशेड प्रकल्प हातात घेवपाक आनी त्या खातीर 236 कोटी रुपयाची आर्थीक खर्चाचो प्रस्ताव दवरता. राज्यांतल्या शेतकऱ्यांची रजिस्ट्री तयार करपा खातीर शेतकऱ्यांक डिजिटल आयडेंटिटी दिवपाचो प्रस्तावूय हांव दवरतां. तातूंत शेतकऱ्याच्या लोकसंख्येचो तपशील, जमीन मालकी आनी जें पीक रोयलां त्याचो व्यापक डेटा आसतलो. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोंयच्या अमृतकाल शेतकी धोरण 2025 हें तयार केलां, जाचो हेतू शेतकऱ्याच्या समृद्धीचेर, अन्न सुरक्षा आनी क्लायमेट रेजिलन्सचेर लक्ष केंद्रीत करून शेतकी क्षेत्राचेर आधुनीकरण करपाचो आसा. ह्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर ह्या वर्सा 20 कोटी रुपयाची तरतूद केल्यात. तशेंच राज्यांत पडीक जमनी टाळपा खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल कम्युनिटी शेतकीक प्रोत्साहन दिवपाचेर प्रस्ताव हांव मांडटां, जाका लागून ह्या धोरणाच्या अंतर्गत आर्थीक मदत मेळटली. शेतकी खात्याच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्माची सुदारणा करपाक आनी येवजणेचेर ऑनलायन प्रक्रिया आनीक अनुदान दिवपा खातीर एम कृषी पोर्टल हाजेर अर्ज सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. गोंय कृषी महाविद्यालयाच्या ICAR कडल्यान मान्यता मेळून आनी ती यशस्वीपणान कार्यरत आसा. सभापती महाशय, बांदकाम साहित्य गवंडी काम शुल्काचे दर वर्सा वाडत आशिल्ल्यान ऑर्गेनिक मॅन्युअर युनिट, वर्मी कंपोस्ट युनिट ह्या येवजणे खाला मेळपी 2600 प्रति घन मीटर आर्थीक मदत वाडून 5000 घनमीटर करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, ड्रीप इरिगेशन सिस्टम फॉर प्रमोशन ऑफ द वेजिटेबल कल्टिवेशन चालीक लावपा खातीर आर्थीक मदत दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, ज्या उत्पादन केल्ल्या भाज्जेच्या प्रमाणाचेर आधारीत परतफेड तत्वाचेर आसतली, ज्याच्या खातीर अर्थसंकल्पीय वाटप 2.40 कोटी रुपया आसतले. सभापती महाशय, काजूचे थारायिल्लें मोल वाडोवपा सयत एसटी शेतकऱ्यांक अतिरिक्त मदत दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, ज्याच्या खातीर वट्ट अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयाची व्यवस्था केल्या. तशेंच काजूच्या नव्या जातीचो प्रसार गोंयच्या शेतकऱ्यांच्या मदीं रिजनेबल दरान वितरण करपाक मेळचो म्हणून डायरेक्टरेट ऑफ द कॅश्यू अँड कोको डेव्हलपमेंट कोची वरवीं सरकारी कृषी फार्म कोडार आनी कालाय हांगासर काजूच्या नवीन सुदारीत जातींचो काजू मदर ब्लॉक चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. महाशय,
केंद्रीय अर्थसंकल्पात काजू उदरगतीचेर भर दिला. ओनू कृषी खात्या खाला गोवा स्टेट कॅश्यू बोर्ड स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. त्याच्या खातीर 2 कोटी रुपयाची तजवीजूय केल्या. माशे सुमारे 13 खाजन बंद संबंधी काम तिसवाडी, फोंड्या, दिवचल, साश्टी तालुक्यात आणि बार्देस तालुक्यात ही सुमारे 25 कोटी रुपयाची कामां ह्या वर्सा पुराय जावपाची शक्यता आसा आणि तिसवाडी, फोंड्या आणि मुरगांव तालुक्यात नवी कामां हातात घेवपाचोय प्रस्ताव आसा. मोपा हांगासर मनोहर इंटरनॅट विमानतळार अपेडा नॉर्म्स प्रमाणे पॅक हाऊस ह्या वर्सा पुराय जातले. तशेंच साखळे आनी कुडचडे हांगासर मार्केट यार्ड कॉम्प्लेक्स बांदपाक सुरवात जातली. पीएम धनधान्य कृषी येवजण एक भाग म्हणून मडगांव मार्केट यार्डात कोल्ड स्टोरेज आणि रिपिंग चेंबर बांदपाचो प्रस्ताव आसा. एनिमल हजबंड्री अँड वेटनरी सर्विसीस सभापती माशे पशुपालन आणि पशुवैद्यकीय सेवे खातीर 190 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 170 कोटी रुपया महसुला खातीर आणि 14 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय गोय पशुवैद्यकीय आणि पशुविज्ञान महाविद्यालय कुट्टी फोंड्या हांगासर फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करतले. सभापती महोदय 2026-27 वित्तीय वर्सा 5 कोटीची तजवीज करून ओल्ड गोवा हांगासर नवो पशुवैद्यकीय दवाखानो बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. जेतून शेतकऱ्यांक दवाखानो आणि प्रशिक्षण हॉल आसतलो. सभापती महोदय राज्यांतल्या दुधाच्या उत्पादनाक चालना दिवपा खातीर अतिरिक्त अनुदाना सयत अतिरिक्त 10 गायो खरेदी करपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर कामधेनू येवजणेत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय स्टे कॅटल मॅनेजमेंट येवजणे खाला 25-26 वर्सात सगळ्या NGO 35 कोटीची मंजुरी मेळ्ळी आणि सध्या राज्यांतल्या 8 गोशाळेक येवजणेचो लाव घेताना 7055 भटक्या गोरवांक रस्त्या वयल्यान आणि भौशीक सुवाती वयल्यान सोडयल्यात. पुनू ही येवजण आनीकूय बी आमी घटमूट करतले. सभापती महोदय गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट येवजणे खाला आमी 25-26 वर्सां सावन 4600 सुण्याक स्टरलायझेशन केल्यात. ही मोहीम उणूय चालू उरतली. तशेंच ह्या वर्सा 24/7 जनावरां खातीर मोबायल एम्ब्युलन्स सुरू जातली. सभापती महोदय म्हज्या सरकारान उजगांवां PPP तत्वाचेर वेटनरी फॅसिलिटीज ह्या वर्सा चालू करपाचें थारायलां. मिशन रॅबीज खाला म्हज्या सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत 1.26 lakhs भटक्या सुण्याक लस दिला हें सांगपाकूय बी म्हाका खोस भोगता. सभापती महोदय म्हजें सरकार पोल्ट्री पोसपाच्या कार्यावळीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी दर्जेदार स्पेसीस पुरवणूक सुनिश्चित सभापती महाशय दर्या देगेवेले निरीक्षण आणि अंमलबजावणी यंत्रणा घटमूट आणि पूरक करपा खातीर सुमारे 1.35 कोटी असामान्य कामगिरी केल्ल्या गोंयकारांक 1 लाख रुपया रोख पुरस्कार आमी दितले. सभापती महाशय पर्वरी हांगासर आंबेडकर भवनाचे बांदकाम ह्या वर्सा सावन सुरू जातले. सभापती महोदय म्हज्या सरकारान CM स्कॉलरशीप पोर्टल वरवीं शिश्यवृत्ती येवजण डिजिटल करपाच्या दिकेन म्हत्वाचो उपक्रम केला. समाज कल्याण खात्याच्यो सगळ्यो 18 शिश्यवृत्त्यो येवजण्यो विद्यार्थ्यां खातीर ऑनलायन मोडात प्रक्रिया करपा खातीर उपलब्ध आसात आनी ह्या वर्सा सावन सिनियर सिटीजन आयडेंटिटी कार्ड्स दिवपाची प्रक्रिया डिजिटल करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय पॅलेटिव्ह केअर सेंटर हाका आधार दिवपाच्या हेतून फायनान्शियल असिस्टंट टू रजिस्टर्ड ऑर्गनायझेशन फॉर पॅलेटिव्ह केअर ही येवजण ह्या वर्सा चालू उरतली. ह्या येवजणे खातीर 1 कोटी रुपयाची आमी तजवीज केल्या. सभापती महाशय दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजण ही म्हज्या सरकाराची एक मुखेल येवजण आसा. 25 वर्सां पयलीं सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी चालू केल्ली ह्या योजना गोंयच्या गरजू वृद्ध दिव्यांग आनी भगिनीक आदार दिता. वेळा वांगडा वाडत्या म्हारगायेचेर लागून वाडीव सामाजीक सुरक्षा दिवपा खातीर DSSY येवजणेचो नियाळ घेवन ह्या आर्थीक वर्सा सावन मेळपी लाभ निश्चितपणान वाडयतलो हाची हांव हमी दितां. ह्या येवजणे खातीर 479 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय
राज्यातल्या ओबीसी समाजा खातीर कल्याणकारी योजना पुराय करपा खातीर 5 कोटी रुपयाची हांवें तरतूद केल्या. तशेंच खाजेकार, भजेकार, फुलकार, कुंभार आदी पारंपारीक वेवसायांत वांटो घेवपी लोकांक वन टायम स्पेशल आर्थीक मदत दिवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान सद्याच्या घराची दुरुस्ती करपा खातीर अटल आसरा योजने खाला 25-26 ह्या वर्साक 1650 अर्ज मंजूर केल्यात. लाभार्थ्यांक वेळार आधार दिला. ह्या वर्सा ह्या योजने खातीर 15 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. सभापती महोदय, नागरिकां खातीर व्यसनमुक्त कार्यावळी घडोवन हाडपा खातीर तशेंच नशामुक्त गोवा कार्यावळीक बळगे दिवपा खातीर संस्थांक आर्थीक मदत करपाची घोशणा हांव करतां. सभापती महाशय, जाणट्यांची जतनाय घेवपा खातीर प्रोविजोरिया खाला आशिल्ली सगळी मुळावी बांदावळ सुदारतले आनी जाणट्यांची जतनाय घेवपा खातीर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आनीकूय बी चड वृद्धाश्रम करतले. एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विथ द डिसेबिलिटी. सभापती महाशय, DEPWD खात्याक 30 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 28 कोटी रुपया महसूल आनी 1.5 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसा. GMC हांगासरल्या प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र खाला 330 लाभार्थ्यांक आनी 601 SST उपकरणां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवन सपोर्ट केला. Total value of the assistance provided to the amount 48 lakhs rupees, improving the accessibility and quality of life for the person with the disability in state. Intellectual disability आशिल्ल्या व्यक्तींक सशक्त करप म्हजे सरकार कटिबद्ध आसा. 3 वर्सांचे स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण पुराय जातकच व्यक्तीक 10th क्लास समान ग्रेड दिवपा खातीर इक्विवेलन्सी सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेड 10 फॉर द पर्सन विथ द इंटलेक्च्युअली डिसेबिलिटीज नावाची नवी येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां आनी ताका लागून फुडारात कुशळटाय विकास आनी रोजगार खातीर मार्ग उक्ते जातले. सभापती महाशय, 18 वर्सां वयर पिरायेच्या अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्ती खातीर दिव्यांग कौशल्य योजना नावाची नवीन योजना सुरू जातली, जेका वर्कशॉपात प्रवेश दितले आनी ताका कौशल्य आधारित प्रशिक्षण दितले, जेका लागून ते रोजगारा वरवीं स्वतंत्र जिवीत जगपाक शकतले. सभापती महाशय, दिव्यांग व्यक्तीक पुराय स्वायत्तता परतून मेळपा खातीर उच्च कार्यक्षम मॉड्युलर ऑर्थोटीक आनी प्रोस्थेटीक हे अंग दिवपा खातीर मुख्यमंत्री समत्व योजना नावाची नवीन योजना सुरू जातली. योजने खाला मॉड्युलर आर्टिफिशियल अवयव दिवपा खातीर 30,000 ते 1 लाख रुपया पर्यंत खर्च करून दितले. इंटरनॅशनल पॉपल फेस्ट 2026 चे आयोजन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या वर्सा दिव्यांग भुरग्यां खातीर NGOच्या सहाय्यान दिव्यांग घर ही योजना करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्ती खातीर केंद्र सरकारच्या पालवान 12 कोटी रुपया खर्च करून राज्यांतल्या नामनेच्या सुवातीचेर बॅरियर फ्री एनवायरमेंट तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच अपंगत्व आशिल्ल्या पुनर्वसन आनी खाशेले शिक्षण संसाधन केंद्र म्हणून काम करपाच्या उद्देशान नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पीच अँड हियरिंग डिसेबिलिटीज मुंबईच्या सहकार्यान कॉम्पोजिट रिजनल सेंटर स्थापन करपाची मान्यता मेळयल्या हे सभागृहाक कळोवपाक म्हाका खूब खोस भोगता. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट. सभापती महोदय, आदिवासी कल्याण खात्याक 178 कोटीची मंजुरी आसा. तातूंतले 93 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 85 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, मुख्यमंत्री जनजातीय माझे घर येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, ज्याच्या वरवीं अनुसूचित समाजांतल्या गरजवंतांच्या लोकांचे म्हजे घर येवजणे खाला थारायिल्ल्या दरान राबितो घर खरेदी करप आनी रात्या घराचें नियमितीकरण करपाचो अधिकार मेळटलो. ह्या योजने खाली अर्थसंकल्पात 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, नव्यान स्थापन केलेल्या कुशावती जिल्ह्यात गोंय राज्याच्या अनुसूचित आदिवासी वित्त आनी विकास मंडळान नवी शाखा कार्यालय स्थापन जातले. महामंडळाच्या हाच्या 3 योजनेच्या म्हणल्यार आश्रय आधार येवजण, अल्पकाळ रीण येवजण आनी स्वयंरोजगार येवजण ह्या योजनेच्या प्रक्रियेत सोपी करपा खातीर आनी रिणाची मर्यादा वाडयतले, ज्याच्या खातीर अर्थसंकल्पीय 14 कोटी रुपया केल्यात. सभापती महाशय, 35% परस चड आदिवासी लोकसंख्या आशिल्ल्या गांवांनी समुदाय पातळीचेर सेवा आनी संसाधन केंद्र स्थापन करपा खातीर ह्या सगळ्या गांवांनी धरती आबा सुविधा केंद्र
स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून सुलभताय सुदारय येता आनी समावेशक चालना मेळटली आनी तक्रार निवारण सुविधाय मेळटली. सभापती महोदय, सध्याचे अटल आसरा योजनेत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या योजने खाला दुरुस्ती करपाचो 1.5 लाख रुपयाचे दितात ते वाडून 3 लाख रुपया आनी बांदकाम पुनर्बांधणी खातीर मेळपाचे 3 लाखाचे वाडून 5 लाख करपाचो थारायला आनी त्या देखील 15 कोटीची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, PG नीट आणि गेट परीक्षा तयारी करपा खातीर भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजनेची व्याप्ती वाडून तातूंत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या खातीर 4.5 कोटी रुपयाची तरतूद अर्थसंकल्पात केल्या. सभापती महाशय, केंद्र सरकारच्या आदारान फोंडेच्या फर्मागुडी हांगा चालू आशिल्ल्या 30 कोटी रुपयाच्या ट्रायबल फ्रीडम फायटर्स म्युझियम ह्या प्रकल्पाचे काम मार्च 2027 पर्यंत पुराय जातले. सभापती महाशय, करमळीच्या मसणभुमीचे नूतनीकरण आणि पुनर्बांधणी 70तल्या भिरोंडा हांगासर कम्युनिटी हॉलचे दुरुस्ती काम, कुडका बांबोळे हांगासर कम्युनिटी हॉल, लायब्ररी आणि जिम बांदपाचे काम आर्थीक वर्सा सुरवात जातले. आमोण्या पैंगीणच्या आश्रम शाळेत 16 कोटी रुपयाचो खर्च करून हॉस्टेल ब्लॉक बांदपा खातीर संविधानाच्या कलम 275(1) खाला भारत सरकारा कडल्यानूय आमी मदत घेतले. वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, आमी वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट खात्याक 544 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. In the year 26-27, gender budget allocation constitutes 32.55% of the 56 department under the consideration for the exercise and 17.71 of the total budget, indicating the Goa's leadership for gender equality and women empowerment objective. सभापती महाशय, नारी सशक्तीकरण हो विकसित गोवा 2037 चो एक महत्वाचो विषय आसा. महिलांक सशक्त करप खातीर गृह आधार योजनेत स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांणी चालू केल्ली. अर्थवेवस्थेत सक्रिय योगदान दिवपी महिलांक सशक्त करपा खातीर गृह आधार योजना सुदारीत करून म्हयन्याक मेळपी मानधन ह्या वर्सा सावन वाडोवपाची हमी हांव म्हाज्या भयणीक दितां. ह्या खातीर गृह आधार योजनेक 330 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, लाडली लक्ष्मी योजनेची चालीक लावपा खातीर 40 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. ही योजना सुटसुटीत करून एप्लाय करता ताका लग्नाच्या पयलींच आर्थीक सहाय्य दिवपाचोय आमचो यत्न आसतलो. सभापती महाशय, कुडचडे, तिळामळ, शेल्डे, रावणकेरी, सत्तरी वाठारांनी अंगणवाडी केंद्रां ह्या वर्सा सुरू जातली. दर्जेदार पूरक पोषण आनी भुरगेपणाची जतनाय आनी शिक्षण दिवपा खातीर राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या अंगणवाडीची सुदारणा टप्प्याटप्प्यान हातात घेतले. तशेंच भारत सरकारच्या धरती आबा योजने खाला केंद्र सरकारच्या पालवान राज्यांतल्या कांय अंगणवाडीची उदरगत करतले. सभापती महोदय, अंगणवाडी वर्कर्स हांचे मानधन 5,000 रुपयांनी आनी अंगणवाडीतले हेल्पर हांचे मानधन 2.5 रुपयांनी अंदू वर्सा सावन वाडटले. 2,500 वाडटले. सिव्हिल सप्लाय. सभापती महोदय, नागरी पुरवण खात्याक 85 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, अपंगत्व आशिल्ले व्यक्ती, लोकोमोटर अपंगत्व आशिल्ले व दीर्घकालीन दुयेंस आशिल्ल्या लाभार्थ्यांक 75 वर्सां परस पिरायेचे ज्येष्ठ नागरिकांक जेका फेअर प्रायस दुकानात अन्नधान्य एकठांय करपाक अडचणी येतात अशा लाभार्थ्यांक माझे सरकार रेशन कोटा घरगुती वितरण सुरू करपाची प्रक्रियेत आसा. सभापती महाशय, राज्यांतल्या फेअर प्रायस दुकानाची कार्यक्षमताय आनी आर्थीक बाजू घटमूट करपा खातीर हांव स्वयंपूर्ण मॉडेलाच्या धर्तीचेर FPS दुकानाची कार्यक्षमता वाडोवपाचो हेतान मुख्यमंत्री FPS सहाय्य येवजण तयार करपाचो प्रस्ताव मांडटा, जाच्या अंतर्गत दुकानदारांक आर्थीक मदत दिवपाची तरतूद आसतली. रुरल डेव्हलपमेंट. सभापती महोदय, ग्रामीण उदरगत खात्याक 94 कोटी रुपयाचे वाटप आसा. सभापती महोदय, नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन खाला माझे सरकार एका वर्साच्या काळात 11,000 लखपती दिदी तयार करपाचो महत्वाकांक्षी लक्ष्य साध्य करतले, जे ग्रामीण बायलांक उण्यांत उणे 1 लाख रुपया घरगुती वर्सुकी उत्पन्न मेळोवपाक सशक्त करतले आनी राज्यभर ग्रामीण उदरनिर्वाह घटमूट करतले. सभापती महोदय, आर्थीक समावेशक आनी खोलायेन आनी उद्योग आधारीत उदरनिर्वाह चालना दिवपा खातीर सेल्फ हेल्प गटांक 4.5 कोटी रुपया इतलो समुदाय गुंतवणूक निधी दितले.
जेका लागून ताका आर्थीक कार्यावळीचो विस्तार करपाक पतपुरवठाचो वापर सुदार आनी उत्पन्न मेळोवपाची संदी वाडोवपाचो मेळटले. तशेंच 50 कोटी रकमेचे बँक रीण SHG हांगासर डिस्पर्स करतले. सभापती महोदय, स्वयंसहाय्य गटांनी तयार केल्ले गिफ्ट हॅम्पर, हँडलूम आनी अशा तरेच्या वस्तूंची खरेदी करपा खातीर प्रिफरन्शियल प्रोक्युरमेंट पॉलिसी सुरू करतले. अशा तरेन थळाव्या उत्पादनाक बाजारात प्रवेश मेळोवपाक प्रोत्साहन मेळटलो आनी वोकल फॉर लोकलच्या भावनाक चालनाय मेळटली. सभापती महोदय, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिनरशिप प्रोग्राम खाला म्हज्या सरकारान धारबांदोड्या, सत्तरी आनी मार्मागुआ हांगासर एक आनी सांगे आनी सालसेत हांगा एक अशे 2 नवे SVEP प्रकल्प वाडोवपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्या विस्तारा वरवीं 4800 बायलां फुडारपणा खाला उद्योगात 4 वर्साच्या काळात तांकां 1 लाख मेरेन कम्युनिटी एंटरप्रायझीस फंड मदत दिवन आदार दितले, जेका लागून तांकां कार्यक्षम सूक्ष्म उद्योग स्थापन आनी स्केल अप करपाक मेळटले. फुडें एक अतिरिक्त ब्लॉक SVEP खाला हाडटले, जेका लागून SVEP खाला पुराय गोंयच्या राज्याचो पुराय आस्पाव जातलो. हाच्या वांगडाच देशांतले एकमेव राज्य जातले की जंय सगळे तालुके हे SVEP खाला आस्पावतले आनी बायलांच्या फुडारपणा खाला ग्रामीण उद्योजकता राष्ट्रीय मानक थारतले. सभापती महोदय, पर्यटन अर्थवेवस्थे वांगडा उदरनिर्वाह एकठांय करपाच्या हेतून उत्तर गोंयांत पेडणे आनी बार्देश हांचो आस्पाव आसतलो. टुरिजम बेस्ड लायव्हलीहूड क्लस्टर आनी काणकोण आनी सांगे हांगासर आशिल्ल्या मल्टीक्राफ्ट टुरिजम क्लस्टर विकसीत करून पर्यटन आधारीत उदरनिर्वाह क्लस्टर पद्दत आणतले. ह्या खातीर 5 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. सभापती महोदय, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस येवजणे खाला म्हज्या सरकारान ग्रामीण येरादारी सेवा चलोवपा खातीर सेल्फ हेल्प गटांक 12 प्रवासी व माल वाहनां दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून निमाण्या मोलाची जोडणी सुदारतली आनी त्याच बरोबर बायलांच्या सामुदायिक सस्टेनेबल उदरनिर्वाहाची संद निर्माण जातली. सभापती महोदय, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना खाला म्हज्या सरकारान धारबांदोड्या, सत्तरी आनी फोंड्या हांगासर 3 एकत्रीत शेती क्लस्टर तयार करपाचो, 19 नवे उत्पादन गट तयार करपाचो, 52 नवे वैयक्तीक ब्रँड सुरू करपाचो आनी 2 फुलफिलमेंट केंद्रां सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडला. हाच्या खातीर 80 लाखाचें वांटप केलां. सभापती माशे, गांवगिऱ्या घरांची गरजा भागोवपा खातीर म्हज्या सरकारान ह्या वर्सा खातीर 2 कोटी खर्च प्रस्तावित करता, जेका लागून प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सयत गांवगिऱ्या कुटुंबाक सुरक्षीत, गरीब आनी कायम स्वरुपी घर खातीर आदार चालूच ठरतलो. सभापती महोदय, मनरेगा कडेन एकठांय येवन चालीक लायिल्ले विकसीत भारत रोजगार आनी आजीविका मिशन ग्रामीण राज्यांत ग्रामीण रोजगार सुरक्षा आनी उदरनिर्वाहाक आदार सुनिश्चित करपा खातीर मुखेल साधन म्हणून चालू आसा. पंचायती वरवीं राज्यांत ही येवजण चालीक लायतले. गांव पातळीचेर नियोजन, कार्यान्वयन पारदर्शकता आनी सस्टेनेबल आनी उत्पादक कम्युनिटी एसेट्स तयार करपाचेर चड लक्ष केंद्रीत करतले. ह्या वर्सा खातीर कार्यावळी खाला 1 लाख मॅन्डेट्स रोजगार निर्मिती करपाचें लक्ष आसतलें आनी येवजणेक अंमलबजावणी करपा खातीर 13 कोटी रुपया रक्कम थारायल्या. सभापती महोदय, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य येवजण 2.0 ही करपी गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य हें सांगपाक म्हाका खूब खोस जाता. ही कार्यावळी खाला नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क मानांकन प्रमाण खर जुळोवणी करून 1500 ग्रामीण तरणाट्यांक एश्युअर प्लेसमेंट सयत कुशळटाय ट्रेनिंग दितले. पर्यटन, हॉस्पिटॅलिटी, भलायकी, जतनाय, लॉजिस्टीक, ITs अशा मुखेल वाडीच्या क्षेत्रांनी प्रशिक्षण दितात. हे सध्याच्या आनी उद्योगाक येवपी कामगार बाजारात गरजे प्रमाण प्रासंगीक सुनिश्चित करतात. म्हजें सरकार बायलां, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यांक आनी हेर दुबळ्या गटाचो आस्पाव करपा खातीर येवजणे खाला खासा भर दितले, जी निवासी आनी बिगर निवासी दोनूय प्रशिक्षणां दितले. उण्यांत उणी 70% प्लेसमेंट आनी प्लेसमेंट उपरांतचो आदार दिवन टिकाऊ रोजगार सुनिश्चित करतली. ही कार्यावळ चालीक लावपाक 9 कोटी रुपया खर्च केला. सभापती महोदय, गोवा समृद्धी येवजणे खातीर 18 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. खाला एनेक्शर Q तपशीलवार सांगितला त्या प्रमाणे 1.63 कोटी रुपयाचे 14 मुळावे साधन सुविधेचे प्रकल्प हांगासर आसा. कोर्तालीम, प्रियोळ, काणकोणा, नावेली, सांत आंद्रे, सांताक्रूज, सालिगांव, प्रियोळ, केपें, काणकोणा, सांगेर
अशा तरेचे विविध प्रकल्प आमी हांगासर दिल्यात. सभापती महोदय, गोय ग्राम समृद्धी योजनेखाला एनेक्शर आर द्वारा तपशिलावार सांगितल्याप्रमाणे 19 कोटी रुपयाचे फुडले मुळावे प्रकल्प ह्या वर्सा घेतल्या. तातूंत प्रियोळ, केपें, कोर्तालीम, सांगें, फोंड्या, कुडचड्या, परत सावर्ड्या, केप्यां, मडकय, वेळी, काणकोणा, शिरोडा, सावर्ड्या, वेळी अशे विविध प्रकल्प आमी करपाचे थारायल्या. ऑपरेशन. सभापती महोदय, सहकारी संस्था मदीं सहकार्य हे गोंयांतले सहकारी क्षेत्राचे मिशन आसा आनी सहकार से समृद्धी हे ध्येय आसतलें. सहकार खात्याक 40 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले महसुलाक 38 कोटी रुपया आनी 2 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, सहकारी क्षेत्रात मनीस संसाधन क्षमता आनी संस्थेचे गिन्यान घटमूट करपा खातीर वर्ग, वाचनालय, संगणक, प्रयोगशाळा आनी प्रशासकीय मुळावी बांदावळ असो सुविधा आशिल्लो कोऑपरेटिव्ह ट्रेनिंग सेंटर स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सहकारी क्षेत्रात वेवसायीकपणान हाडपा खातीर राष्ट्रीय पावंड्यावयले संस्थेक मान्यता दिवन सहकारी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करपाचोय प्रस्ताव म्हजें सरकार करता. सभापती महाशय, गोंयच्या वेव्हार पुराय ई-पॅक्स कार्यकारी दर्जाचो जावचो म्हणून शिल्लक 28 प्राथमीक शेतकी पत सोसायटी कॉम्प्युटरायझेशन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सहकारी मळार डिजिटल प्लॅटफॉर्माची वाडत वचपी भुमिका वळखून खास करून तळागाळांतल्या पावंड्यार ऑनलायन बहुउद्देशीय वेवसायीक कार्यावळी हातांत घेवं खातीर पॅक्स सोसायटी इंटरनेट जोडणी दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, ऑफिस कम गोदाम इमारतीचे बांदकाम पुरायपणान बांदून तयार आशिल्ले सुवात खरेदी आनी सहकारी जाग्याचो विस्तार, दुरुस्ती वा नवनिर्माणा खातीर सध्याची लोन कम सबसिडी येवजण 15% रिणाच्या रुपात आनी PWDच्या मान्य केल्ल्या खर्चाच्या 85% अनुदानाच्या रुपात 1 कोटी रुपया मर्यादे मेरेन मदत दिवन सुटसुटीत करतले. हाच्या वांगडाच स्कूटर, पिकअप, मिनी टेम्पो सामान्य अशा येरेदारी वाहन खरेदी करपाच्या खातीर सहकारी संस्थांक आर्थीक मदत दिवपाच्यो येवजणेत आधार दिवपाक आनी खातीर नविनीकृत करतले. सभापती महोदय, गोंय राज्यांत रोजगार आनी उद्योजकता आनी मूल्यवर्धित सेवा हाका प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतून निर्यात प्रसार, टॅक्सी सेवा, सेंद्रीय शेती, नवे मिठागार, पुनर्जीवन आनी निर्मिती, बायलां आनी तरणाट्या सहकारी संस्था तयार करप अशा क्षेत्रांनी मुखेल सहकारी फुडारपणा खाला उपक्रम सुरू करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, म्हजें सरकार गोंयच्या लोकांक कल्याणा खातीर कटिबद्ध आसा. 40 वर्सां परस चड काळ गोंयचे जायते नागरीक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या इमारतींनी अपार्टमेंट फ्लॅटांनी रावतात. उल्लेख केला अपार्टमेंटाची खरेदी करपा खातीर पुराय रक्कम नागरिकांनी दिल्या तरी नागरीक, बिल्डर आनी जमीन मालकाचा हाच्या मदीं फक्त करार जाला. देखून नागरिकांक त्याच्या मालमत्तेचेर हक्क मेळून ना व मालमत्तेचेर हक्क दवरपा खातीर सोसायटी स्थापन जावंक ना. ह्या नागरिकांक दिलोसो दिवपा खातीर हांव अशा अपार्टमेंट आनी हावजिंग सोसायटीच्या खातीर मालमत्तेचेर मालकी हक्क आनी डिम्ड कन्वेनन्स चालीक लावपाचो म्हजो फ्लॅट संकल्पना सुरू करता. हाका लागून नागरीक निर्भयपणान स्वताच्या अपार्टमेंटांत रावपाक लागतले. सहकारी संस्था संबंधीत वाद बेगोनूच आनी सोंपेपणान सोडोवपाची खात्री करपा खातीर एक आगळीच सहकारिता लोकपाल संस्थेची संकल्पना सुरू करपाचो म्हाज्या सरकारान खोस जाता. त्याच बरोबर सहकारी संस्थांच्या विकसीत क्षेत्रात समान गती मेळोवपा खातीर राज्यांतल्या रहिवाशांचे हित, रियल इस्टेटीक उद्योग तशेंच जमीन आनी पर्यावरणाचें राखण करपा खातीर राज्यांतल्या सहकारी संस्थांचो रिडेव्हलपमेंट ही संकल्पना सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हावजिंग. सभापती महोदय, हावजिंग खात्याक 10 कोटी रुपया वाटप आसा. सभापती महोदय, परवडपी घरां म्हाज्या सरकारांत मुखेल प्राधान्य उरतलें, जे स्वयंपूर्ण गोंयचे शेल्टर फॉर ऑल एक उद्दिश्ट आसा. मध्यम वर्गा खातीर परवडपी घरां खातीर मुख्यमंत्री आवास योजना ही येवजण
गोंय हावजिंग बोर्ड मंडळा वरवीं चालीक लायता ह्या पात्र नागरिकांक परवडपी फ्लॅट मेळटले. तशेंच सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आनी GHRDC कर्मचाऱ्यां खातीर आनी समाजांतल्या EWS विभागांतल्या घटकाच्या खातीर हाऊस बिल्डिंग लोन येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जातून रिणाच्या व्याजांत सवलत लाभार्थ्याक मेळटली. लँड रेव्हेन्यू सेक्टर रेव्हेन्यू सभापती महोदय, महसूल खात्याक दिल्ले वांटप 26 कोटी आसा. सभापती महोदय, दर एका गोंयकाराक कायदेशीर मान्यता मेळिल्ले घराचो हक्क मेळोवन दिवपाक वचनबद्धता म्हजें सरकार जाहीर करता. म्हजें घर येवजण हो म्हत्वाची येवजण वरवीं स्वताच्या मालकीचे सरकारी आनी कोमुनिजात जमनीचेर बांदिल्ले घरां नियमीत करपा खातीर 11 गुंतीचे कायदेशीर तरतुदी सोप्यो करून एकूच कॉम्पॅशनेट आनी समावेशक कायदो केला. ह्या म्हत्वाच्या सुदारणेंतल्यान हजारांनी कुटुंबाक आमच्या राज्यांतल्यान सुमारे अर्ध्या लोकसंख्येक घरां सुरक्षीत करपाच्या ध्येयान मालकी हक्का खातीर अर्ज केल्यात. नागरिकांक खात्री हक्क दिवन आमी फक्त दशकां पयलीं आशिल्ल्या कायदेशीर अनिश्चितता सोंपोवन दर आमच्या लोकांक क्रेडीट मेळोवपाक आनी आत्मविश्वासान तांच्या फुडाराची येवजण करपाक सशक्त करतात. सभापती महोदय, अंदू म्हजें घर येवजणे खाला मेळिल्ले अर्ज बेगोबेग चालीक लावन खातीर म्हज्या सरकारान 191 पंचायती आनी 14 नगरपालिकेन राज्यव्यापी कार्यावळी आनी शिबिरां घडोवन हाडटले. म्हज्या सरकारान म्हजें घर येवजणे खाला रिहॅबिलिटेट केल्ल्या लँडस्लायड विक्टीम आनी हेर बांदितांचे मालकी हक्क गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड खाला हस्तांतरीत करपाचो निर्णय ज्याच्या राज्यांतल्या 357 कुटुंबांक ताचो फायदो जातलो. माननीय मुख्यमंत्री, कितलो टायम लागतलो न्ही? 68 एक वर म्हण, पाऊण वरान सोंपतले. एक वर म्हणत. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those who are in favor may say ayes. Those who are against say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of the House sitting is extended by 1 hour. राज्यांतल्या कुबेरी जमनीचो बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्लो प्रश्न डिसेंबर 2026 मेरेन सोडोवपाचोय आमचो हेतू आसा. कलेक्टरेट सभापती महोदय, तिनूय कलेक्टरेटांक 139 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंयच्या आदिवासी आनी ग्रामीण नागरिकांच्यो आकांक्षा पुराय करपा खातीर म्हज्या सरकारान फक्त भौगोलीक जमनीचो कुडको न्हय तर पर्यावरण, संस्कृती, इतिहास आनी वनस्पती आनी पाळीव प्राणी हाच्या नदरेन विविधतेचो एक हॉटस्पॉट कोरातून काडून कुशावती जिल्ल्याची स्थापना केल्या. भलायकी सेवा सयत प्रशासकीय मुळाव्या साधन सुविधेचे दर्जो वाडोवपा खातीर ह्या कुशावती जिल्ल्याच्या विकासा खातीर ह्या वित्तीय वर्सा 500 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. फुडल्या वर्सा आधुनिकरण आनी मुळाव्या साधन सुविधाचेर आमचें लक्ष आसतलें. फायल व्यवस्थापन पारदर्शकता सुनिश्चित करपा खातीर आनी पेपरलेस ऑफिस प्रणाली चालीक लायतले आनी रेकॉर्ड डिजिटायझेशन सुरू करतले. त्या भायर इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल केंद्राचें अपग्रेडेशन आनी सगळ्या अधीनस्थ कार्यालय खातीर ISO प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर कलेक्टरेट वावुरतले, जेका लागून गोंय कार्यक्षम नागरीक केंद्र प्रशासन खातीर एक मापदंड थारतले. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान राज्यभर फॉरेस्ट रायट कायद्या खाला केशी बेगोनूच सुटोवपाचो मोग दवरल्या. हीच गती चालू दवरून 31 डिसेंबर 2026 मेरेन प्रलंबीत आशिल्ले सगळे रान हक्क प्रकरणां सोडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्ड्स सभापती महाशय, सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्ड्स खात्याक 39 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. महाशय, ह्या खात्यांतल्यान म्हज्या सरकारान सांगे तालुक्यांत ISLRचे नवे कार्यालय सुरू करपाक सोदता आनी म्हापशा, तिसवाडी आनी धारबांदोडा हांगा अतिरिक्त ISLR नेमपाक सोदता. तशेंच म्हज्या सरकारान आधार कार्ड क्रमांक ROR कडेन स्वेच्छा तत्वाचेर जोडपाचो, महसूल न्यायालयाचो आनी न्यायीक न्यायालयाचो ROR कडेन जोडपाचो आनी आर्थीक संस्थांचो ROR कडेन जोडपाचो प्रस्ताव मांडला. ISLRचे केपें ISLR काणकोण हे उप कार्यालयाचे मॉडर्न रिकॉर्ड रुमाच्या स्थापनेचें काम
पुराय जावपाच्या पावण्याचेर आसा आनी ISLR पेडणे आनी म्हापसा आनी धारबांदोडा खातीर नवे उपकार्यालय बांदपाचो प्रस्ताव म्हज्या सरकारान दवरता. तशेंच गतीशील अचूक सर्वेक्षण आनी सगळे दायज नोंदीचे स्कॅनिंग आनी कॅटलॉगिंग करपा खातीर आनी भौशीक मळार दवरपा खातीर सर्वे इक्विपमेंट खरेदी करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. ISLR पेडणे, ISLR म्हापशा, ISLR केपें, ISLR काणकोणा, ISLR धारबांदोडा आनी डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रामा खाला कॅम्प फॅक्टर तशेंच मॉडर्न रेकॉर्ड रूम स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ग्रामीण उदरगत मंत्रालयाच्या प्रतिश्ठीत नक्षा प्रकल्पा खाला पणजी, मडगांव आनी कुंकळे शहरां वाठारांनी वांगडाच 3 शहराच्या अधिपत्या खाला येवपी शारी वाठारांनी जमनीची नोंदी तयार करपाचें काम हातांत घेतलां. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सभापती महाशय, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग खात्याक 39 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. ह्या वर्सा सावन ऑनलायन बिल्डींग प्लॅन एप्रुवल आनी मॅनेजमेंट सिस्टम हेजी व्याप्ती वाडून व्हडल्या बांदकामांक सुवात परवानगी ह्या प्रणाली वरवीं दिवपाची घोशणा हांव करतां. राज्यांतल्या जनतेक तशेंच पर्यटन आनी बांदकाम क्षेत्रांतल्या गरजांची पुर्तता करतना पर्यावरणाचो समतोल राखपी सस्टेनेबल पद्दतींत आमी TCP खात्याचो अवलंब करतले. होम लॉ अँड ऑर्डर सभापती महोदय, गृह विभागाक 35 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 20 कोटी रुपया महसूल खर्चाचेर जाल्यार 15 कोटी रुपया भांडवल खर्चाचेर आसात. डेव्हलपमेंट ऑफ द फ्रीडम फायटर मेमोरियल 2026 वर्सा पुराय जातलें आनी 19 कोटी रुपया खर्च घेतलो. सभापती महाशय, राज्यांत नवे कॅसिनो स्थापन करपाचो शुल्क ह्या वर्सा सावन शुल्का परस 200% वाडयतले. पोलीस सभापती महोदय, पुलीस खात्यात दिल्लें वांटप 1100 कोटी रुपया, तातूंतले 1044 कोटी रुपया महसूल बाजून आसा जाल्यार 56 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, गोंय पुलिसांनी राज्यांतली गुन्यांव आनी कायदो आनी सुवेवस्थेक नियंत्रणांत दवरल्या. ह्या वर्सा पुलिसाच्या सगळ्यांत म्हत्वाचें खाशेलेपण म्हणल्यार तपासणी टक्केवारी 87.72% आसा. राज्यांतले पुलीस मनुश्यबळ मंजूर केल्ल्या बळग्यात सुदारणा करून ताच्या सध्याच्या मुळाव्या साधन सुविधाची सुदारणा करून प्रगत शिक्षण दिवन सायबर क्रायम युनिट घटमट करून आनी रिस्पॉन्स टायम सुदारून पुलीस खात्याक बळगे दितले. वाळपय हांगासरल्या पुलीस प्रशिक्षण शाळेचे अंदू सुदारणा जातली. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सुरक्षा उपाय घटमूट करपा खातीर आर्थीक वर्सा फुडले प्रस्ताव सुरू करतले. एनेक्शर जोडलेले आसा. सभापती महोदय, पुलीस खात्याचे फुडले मुळावे प्रकल्प ह्या वर्सा पुराय जातले. शापोरा, केपें, कोस्टल तळपणा, सांगे, फातोर्डा बाकी सगळे कडेन. सभापती महोदय, पुलीस खात्यांतले फुडले मुळावे प्रकल्प ह्या वर्सा आमी हातांत घेतले. कन्स्ट्रक्शन ऑफ पुलीस हेडक्वॉर्टर्स न्यू बिल्डिंग, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स एट आउटपोस्ट केरी. सभापती महाशय, रस्त्याची सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर येरेदारी पुलीस राज्यांत सुरक्षीत वाहन चलोवपाचें वातावरण दिवपाचे प्रामाणीक यत्न करीत आयल्यात. रस्तो वापराच्या वेगवेगळ्या विभागाक वेगवेगळ्यो अंमलबजावणी मोहिमी आनी शैक्षणीक कार्यावळी हातांत घेतल्यात. 51,000 विद्यार्थ्यांक आनी 41,000 वाहन चलोवप्यांक येरेदारी पुलिसांनी शिक्षण दिलां. राज्यांतल्या रस्तो सुरक्षा उपायाचो अवेरनेस करपा खातीर लोकां कडेन ही संलग्नताय चालू दवरपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. तशेंच म्हज्या सरकारान मोटारी चालकांक त्रासमुक्त येरेदारी मंजुरी प्रणाली खातीर क्विक पास ॲप आनी सायबर आनी आर्थीक फटवणुकेत प्रोफायलिंग बेगीन करपा खातीर वळख सोदून काडपा खातीर डीप ट्रेस अशी डिजिटल साधनां सुरू केल्यात, जेका लागून राज्यांतल्या नागरिकां खातीर अनुकूल पुलिसींग जातलें आनी सायबर गुन्यांव उणे जातले. म्हज्या सरकारान नवो स्वतंत्र डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सीक सायन्स तयार करून आनी गोंय राज्यभर गुन्यांव जाल्ल्या सुवातीचेर भेट दिवपा खातीर 3 मोबायल फॉरेन्सीक व्हॅन दिवन न्यायालयीन फांटो घटमूट केला. फॉरेन्सीक सायन्सा खातीर वट्ट 25 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, आमच्या राज्यांतल्या फॉरेन्सीक मुळाव्या साधन सुविधेचें आधुनीकरण आनी न्याय वेवस्था घटमूट करपा खातीर एक व्हड उपक्रम जाहीर करपाक म्हाका खोस भोगता. आमची अंमलबजावणी एजन्सीक बेगीनूच अचूक आनी विस्वावीक घेवपा सारको न्याय दिवपाक आधार दिवप खातीर डिजिटल तंत्रज्ञान आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सज्ज आशिल्लें आधुनीक
फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी स्थापन करपाक आमी वचनबद्ध आसा. होमगार्ड एंड सिव्हिल डिफेन्स. सभापती महाशय, होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण खात्याक 44 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. आपत्ती वेळार प्रतिसूद घटमूट करपा खातीर नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड्स च्या प्रिपेर्डनेस आणि कॅपॅसिटी बिल्डिंग अंतर्गत होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण मनीसबळ प्रशिक्षण दितले. जेल्स. सभापती महाशय, जेल खात्याक 37 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, कैद्याचे पुनर्वसनाच्या समस्येचे निराकरण करपा खातीर आणि ताका कमीत कमी देखरेख आणि सुरक्षितेच्या ख्यास्त भोगोवपाक मेळची ह्या हेतून गोंय राज्या खातीर 18 कोटी रुपयाची खर्चून सेमी ओपन प्रिझन स्थापन करतले. गोंय राज्यांत गरीब कैद्यांक आदार दिवपा खातीर CSS येवजण चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जी गरीब कैद्यांक त्याच्या उदारनिर्वाहाक आर्थीक मदत दितली. 3 नवे क्रिमिनल लॉ प्रभावीपणान चालीक लावपाक कैद्याक ताची कायदेशीर प्रकरणां व्हर्च्युअल सादर करपाक म्हणून 3.60 कोटी रुपया खर्चून 53 क्युबिकल्स कार्यान्वित करतले. फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिस. सभापती महोदय, उजो पालोवपी आणि आपतकालीन सेवा खात्याक 135 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. तातूंतले 108 कोटी रुपया महसूल जाल्यार 27 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महाशय, फोंड्या उजो पालोवपी दळाच्या केंद्रात 2.5 कोटी रुपया खर्च करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम ट्रेनिंग हॉल ब्लॉक बांदपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. फुडें दिवचल उजो पालोवपी दळ आनी वास्को हांगासल्या नव्या उजो पालोवपी दळाच्या इमारतीचें काम 4.5 कोटी रुपया खर्च करून आधुनिकीकरण करतले. वट्ट 20 कोटी रुपयाचो खर्च करून नवीन उपकरणां आनी वाहन खरेदी करून खात्याचो उजो पालोवपाचे आनी आपतकालीन प्रतिसाद दिवपाची ताका घटमूट जातली. अभ्यासक्रम वाढून समावेशाक सुनिश्चित करून ताका इन्स्टिट्यूशनल दर्जो दिवन गोवा स्टेट फायर फोर्स ट्रेनिंग सेंटर हेका अपग्रेड करून गोवा स्टेट फायर ट्रेनिंग अकाडमी सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. प्रोसिक्युशन. सभापती महोदय, प्रोसिक्युशन खात्याक वाटप 24 कोटी आसा. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान प्रोसिक्युशन खात्याक त्याची कर्तव्यां प्रभावीपणान पाळपा खातीर नवीन कार्यालयाची सुवात दिवन घटमूट केला. खात्यान नव्या गुन्हेगारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर कर्मचाऱ्यांक गरजेचे अपग्रेड प्रशिक्षण दितले. सैनिक वेलफेअर. सभापती महोदय, राज्य सैनिक महामंडळाक 4.5 कोटी रुपया आसात. तातूंतले 3 कोटी रुपया महसूल बाजून आणि 1.5 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, सध्याच्या येवजणेत चक्र सर्व्हिसीस खाला गॅलंट्री पुरस्कार वाडोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. हाच्या खातीर 5 लाख रुपयाची तरतूद आसा. सैनिकांक मुळाव्यो साधन सुविधा वापर घटमूट करपा खातीर हल्लीच म्हज्या सरकारान गोवा सैनिक आराम गृह सुरू केला. विजिलन्स. सभापती महोदय, दक्षता विभागाक 15 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. भौशीक प्रशासनात पारदर्शकता आणि बऱ्या प्रशासनाची खात्री करपा खातीर एक जिवंत जागृत प्रशासन गरजेचो आसा असो म्हज्या सरकाराचो खर विश्वास आसा. देखून भौशीक क्षेत्र स्वायत्ता आणि वैधीन संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था हांच्या सयत सरकारच्या सगळ्या खात्यांत प्रिव्हेंटिव्ह विजिलन्स सेल स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जाचेर विजिलन्स संचालनालय नियंत्रण दवरतले आनी तांचो चीफ विजिलन्स ऑफिसर नियाळ घेतले. तशेंच दक्षता खात्याच्या तांत्रीक विभागाक वाडीव मनीसबळ दिवन आनी नागरी कामाची वेळार चवकशी करपा खातीर उपकरणां ह्या वरवीं घटमूट करतले. तशेंच रिक्त आशिल्ली सगळीं पदां वेळा भितर भरून आनी कागाळीची निवरण करून गोंय लोक आयुक्ताची संस्था घटमूट करपाचो निर्णय म्हज्या सरकारान घेतला. तशेंच कुशावती आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याक सेवा पुरोवपा खातीर गोंय दक्षिण भागात विजिलन्स संचालनालयाची शाखा कार्यालय स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जाचें फुडारपण एडिशनल डायरेक्टर ह्याच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा करतले. पब्लिसिटी, आर्ट एंड कल्चर, लँग्वेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. सभापती महाशय, माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक 212 कोटी रुपयाची तजवीज आसा. सभापती महोदय, गोवा आउटडोर एडवर्टायझिंग एक्ट 2025 ची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर रुल्सचे आर्थीक वर्सा अधिसूचित करतले, जाका लागून प्रक्रिया सहज जातली आनी भायल्या जायरातीचेरूय बी नियंत्रण उरतले. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान हल्लीच पत्रकारांच्या कल्याणा खातीर चालीक लायल्ल्यो चडश्यो येवजण्यो परतून आढावो घेतला.
पत्रकाराच्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर अर्थसंकल्पात तरतूद वाडोवपाचोय मानस आसा. पत्रकारां खातीर आशिल्लें म्हयन्याळें पेन्शन सद्याच्या 10,000 रुपया पेन्शनाच्या वयल्यान म्हयन्याक 15,000 रुपया करतले. हाच्या व्यतिरिक्त पत्रकारांक अटल पेन्शन योजना लागूय करपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां. तशेंच कार्यरत पत्रकारां खातीर आशिल्ल्या एक्स ग्रेशिया योजनेचो नियाळ घेतले आनी पत्रकाराच्या दुर्दैवी मरणा संदर्भातली वित्तीय संस्था विमो एजन्सी कडेन करार करून 5 लाखाची पर्यंत मदत दितले. पत्रकाराच्या कल्याणकारी योजनेच्या खातीर गोवा स्टेट फोटो कॉन्टेस्ट अँड एक्झिबिशन स्कीम, असिस्टंट फॉर द परचेज ऑफ द लॅपटॉप कॅमेरा फॉर जर्नलिस्ट, पत्रकार कृतज्ञता निधी आणि सबसिडी परचेज ई बाईक 1.5 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, गोंय राज्यांत कॉन्सर्ट मॅनेजमेंट हाका चालना दिवपाच्या हेतून जे आयोजक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांक आमंत्रित करून कॉन्सर्ट घडोवन हाडपाक सोदता अशा आयोजकांक प्रोत्साहन दिवपाक 5 कोटी रुपयाची तरतूद करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दर एका 1-2 समर्पित कॉन्सर्ट झोन स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. तातूंत वीज आनी उदक पुरवणी, कोयर वेवस्थापन प्रणाली आनी संरचीत पार्किंग सुविधा अशा गरजांच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा तजवीज आसतली, जी एजन्सीक प्लग अँड प्ले मोडात कार्यक्रम घडोवन हाडपाक सोयीस्कर मेळटलो. सभापती महाशय, येवपी आर्थीक वर्सा ESG नामनेच्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय संस्था आनी उद्योगीक संस्था वांगडा भागीदारी करून निवासी लॅब, कार्यशाळा, मास्टर क्लास, मार्गदर्शक आनी अल्पकाळ प्रमाणीकरण कार्यावळी वरवीं पटकथा लेखन, छायाचित्रीकरण आनी उद्योगाक येवपी माध्यम तंत्रगिन्यानांतल्या संरचीत अपस्किलिंग सुरू करतले. गोंया भितर ईज ऑफ प्रोडक्शन सक्षम करपा खातीर ESG प्रायोजक आनी सहकार्या वरवीं ध्वनी रिकॉर्डिंग, संपादन सूट, VFX ऑडियो, मिक्सिंग, संगीत रचना आनी कलर ग्रेडिंग स्टुडिओ अशा मुखेल उत्पादनां मुळवी बांदावळ तयार करपाची सुविधा दितली. म्हजे सरकार गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या इनामाचे पयशे वाडयतली आनी निर्मात्याक, तंत्रज्ञान, कलाकारांक आनी सहनिर्मात्यांक आदार दिवपा खातीर गोंय राज्य चित्रपट वित्त येवजणेत पुराय सुदारणा करतली. आर्कायव्स, आर्किओलॉजी अँड गोवा गॅझेटर. सभापती महोदय, ह्या खात्याक वट्ट 59 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतले 31 कोटी रुपया महसुला खातीर आनी 28 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान फुडल्या पिळगे खातीर अभिलेखागार संकलन, जतन, प्रचार आनी संवर्धन करपा खातीर संकलन संवर्धन संरक्षण ह्या विशयाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. सभापती महाशय, पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्ल्या देवळांचें स्थळ दिवार जुव्याचेर कोठी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम ह्या वर्सा सुरू जातलें, जे राज्यांतल्या आध्यात्मीक पर्यटनाक चालना दिवपी आसतलें एक मुखेल पर्यटन आकर्षण आसतलें. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोंयच्या टेंजेबल, इनटेंजेबल आनी इको कल्चर दायजाचें संवर्धन, जतन, दस्तऐवजीकरण, शैक्षणीक एकात्मता, समाजाचो सहभाग, व्याख्या आनी शाश्वत वापर ह्या खातीर एक व्यापक चौकट दिवपी गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी 2025 ची अधिसुचोवणी केल्या. हे धोरण देशांतले पयलें अधिसूचित केल्लें राज्य पातळीवेलें दायज धोरण आसा. सभापती महाशय, राज्य दायज धोरणाच्या अनुरूप हांव द गोवा हेरिटेज हाऊस कन्झर्वेशन अँड एडॅप्टिव्ह रेस्क्यू असिस्टंट स्कीम सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. वास्तुशिल्प दायजाची राखण, खाजगी दायज मालमत्तेच्या खातीर प्रोत्साहन आनी दायज संरचनेचो अनुकूल पुनर्वापर हाचो आस्पाव ह्या येवजणेत आसतलो. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खाला संरक्षण नाशिल्ल्या 100 वर्सां परस चड पिरायेच्या खाजगी मालकीच्या दायज घराक योग्यताय तत्वाचेर अनुदानाची मदत दितले. महाशय, दायज संवर्धन, विकेंद्रीत दायज शासन आनी दायज मालमत्तेचें राखण करून समाजान वांटो घेवचो म्हणून लोकल हेरिटेज कन्झर्वेशन कमिटी स्कीम पंचायत आनी अर्बन लोकल बॉडी लेवल चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या येवजणे खाला थळाव्या दायज मालमत्तेची वळख, मुळावे दस्तऐवजीकरण आनी सांबाळ करपा खातीर थळावे दायज संवर्धन समिती घडयतले. सभापती महोदय,
मनीस जातीच्या सामुदायिक स्मृतीची राखण करपा खातीर ऐतिहासीक, सांस्कृतिक आणि वैज्ञानिक वारशाचे प्रामाणिक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करपा खातीर ह्या आर्थीक वर्सा सावन हांव राज्याच्या उपलब्ध आशिल्ल्या राष्ट्रीय म्हत्वाच्या मनुस्क्रिप्टचे सर्वेक्षण आणि डेटाबेस तयार करपा खातीर गोंयचो अभिलेख सर्वेक्षण येवजण ही एक नवी येवजण सुरू करपाचो प्रस्ताव दवरता, जाचो उद्देश गोंयचे म्हायतीपट वारस फुडल्या पिळगे खातीर जतन करून दवरपाचो हो आसा. महाशय, दायज मनुस्क्रिप्टचे राखण करपाचो हो आमचो उद्देश फुडें व्हरपा खातीर आनी सरकारी संस्था भायर व्याप्ती वाडोवपाच्या खातीर खाजगी संग्रहाक गोंय ज्ञान भंडार संवर्धन येवजण हे नवे येवजण वरवीं आर्थीक मदत दिवपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्या भंडाराक आधार दिवपाच्या हेतून ताच्या कडेन उपलब्ध आशिल्ले हात बरोवप, डिजिटल करप, सांबाळप आनी वैज्ञानीक नदरेन सांबाळपाचो ह्या येवजणेचो हेत आसा. सभापती महाशय, 2026 वर्सा गोंय क्रांती दिसाची 80वो वर्धापन दीस. ह्या संबंधी गोंय क्रांती दिसाच्या ऐतिहासीक संबंधीत एक खाशेलें प्रदर्शन घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा आनी स्वतंत्र झुंजाऱ्यांचे कांय अप्रकाशीत खटल्यांच्यो फायल्स उजवाडाक येतल्यो. गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर केल्ल्या संघर्शाच्या स्मारकाचेर कॉफी टेबल पुस्तक गोंय गॅझेटर खात्या वरवीं उजवाडाक हाडपाचोय प्रस्ताव आसा. सभापती महाशय, गोंय संबंधी कितलेश्योच नोंदी पोर्तुगीजांतल्या भौशीक आनी खाजगी अभिलेखागारांत उपलब्ध आसात. लिस्बनांतल्या ओव्हरसीज हिस्टॉरिकल आर्कायव्सांत दस्तऐवजीकरण भरपूर आसा. तातूंत खूब उपयोगी म्हायती आनी गोंय संबंधी ऐतिहासीक म्हत्वाची जायती हात बरोवपां आसात. तशेंच प्रमाण लिस्बनांतल्या ताम्रपत्रांत आसात जी पोर्तुगीज काळा पयलींतल्या काळांतल्यो आसात. हल्लीच भारत सरकारच्या एक्सटर्नल अफेअर्स मंत्रालयातल्यान पोर्तुगीज सरकाराच्या परस्पर नोंदीचे आदान प्रदान करपाची तयारी कळयल्या, जेका लागून राज्यांतल्या पोर्तुगीज सत्ते विशींची चड म्हायती मेळटली. सभापती महाशय, नॅशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रीड हो देशांतल्या सांस्कृतीक, आध्यात्मीक आनी ऐतिहासीक दायज थळाचो एक व्यापक डिजिटल भंडार तयार करपा खातीर भारत सरकारान केंद्रीय अर्थसंकल्पात 2026-27 वर्सा जाहीर केल्लो एक मुखेल उपक्रम आसा. उल्लेख केल्ल्या येवजणेच्या प्रमाण आनी विकसीत गोंया खातीर डिजिटल दायजाचो आमचो दृश्टिकोना खाला म्हज्या सरकारान नॅशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रीड गोंय स्थापन करतले. 20 वर्सां पयलींच्या विविध खात्याच्या आख्यायितरित्या येवपी सरकाराचे म्हत्वाचे दस्तऐवज तिगोवन दवरपा खातीर गोवा स्टेट रिकॉर्ड रिटेन्शन पॉलिसी करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. आर्ट एंड कल्चर. सभापती महाशय, कला आनी सांस्कृतीक खात्याक 270 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. सभापती महाशय, वारकरी संप्रदायान चलयल्ल्या पंढरपूर वारी परंपरेक आदर दिवपा खातीर एक नवी येवजण मुख्यमंत्री वारकरी सहाय्य योजना चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जी गोंयभरांतल्या वारकरी गटाक दर वर्सा चलत वारी व्हरपाक आर्थीक मदत दितली. ह्या खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. कला आनी संस्कृतायेच्या प्रचारांत सक्रियपणान वावुरपी गटाक आर्थीक मदत दिवपाची येवजण फामाद गोंयकार कलाकार भारतरत्न लता मंगेशकर फावा ती श्रद्धांजली म्हणून भारतरत्न लता मंगेशकर अर्थ सहाय्य योजना अशें नांव दितले. कला सन्मान येवजणेचें नांव बदलून आमी लय भास्कर खापरूमामा पर्वतकर कला सन्मान येवजण ही सुदारीत रित्या चालीक लायतले. ह्या येवजणे खाली वर्सान वर्सो आर्थीक मदत वाडोवपाची घोशणा हांव करतां. सभापती महोदय, कुडचडेच्या रवींद्र भवनाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे बांदकाम ह्या आर्थीक वर्सा 25 कोटी रुपया खर्च करून पुराय जातले. सांगे आनी पेडणे हांगासर रवींद्र भवना खातीर जमीन पयलींच थारायिल्ली आसा आनी प्राथमीक तयारी निर्णयाच्या पावंड्याचेर आसा हें सांगपाक म्हाका खोस भोगता. ह्या आर्थीक वर्सा ह्या रवींद्र भवनाचें बांदकाम सुरू जातलें केंद्र सरकाराच्या आदारान राज्यभरांतल्या ग्रामपंचायतींनी आनी नगरपालिकेनी आशिल्ल्या सगळ्या 168 ई वाचनालयाची 74 कोटी रुपया खर्च करून आमी उदरगत जातली. म्युझियम. सभापती महोदय, संग्रहालय विभागाक 15 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, हांव पणजी हांगासरल्या पोरन्या सचिवालयात गोंय राज्य संग्रहालयाच्या सद्याच्या इमारतीची सुदारणा करपाचो आनी अदीक गॅलरी उबारपाचो प्रस्ताव दवरता. तशेंच एला ओल्ड गोवा हांगासर गोवा राज्य संग्रहालया खातीर नव्या इमारतीचें बांदकाम ह्या वर्सा सुरू जातलें. राज्यांतल्या बऱ्याच प्रमाणात स्थापन जाल्ल्या खाजगी संग्रहालयाक दर एकी
1 लाख रुपया वार्षिक अनुदान दिवपाचोय हांव प्रस्ताव मांडटां. ऑफिशियल लँग्वेज. सभापती महोदय, राज्यभास खात्याक 15 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, माझ्या सरकारात 2026 वर्सा सावन अस्मिताय दीस ही राज्य पावण्या वयली कार्यावळ अधिकृतपणान मनोवपा खातीर सुरवात केल्या हें सांगपाक म्हाका खोस जाता. ह्या ऐतिहासीक ओपिनियन पोला दिसाच्या निमित्तान राज्यभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातात. सभापती महाशय, गोंयकार साहित्यकारांनी कोंकणी आनी मराठी भाशेंत तयार केल्लें उच्च दर्जाचें साहित्य हेर भाशांनी अळंकरीत करून राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर गोंयकारांचें साहित्य दाखोवपाची गरज आसा. ह्या खातीर गोंयच्या कोंकणी आनी मराठी लेखकांनी तयार केल्ल्या गोंयच्या उच्च दर्जाच्या साहित्याक अणकारक आधार दिवपाच्या हेतून कोंकणी भाशा उदरगत योजना करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां आनी हाच्या खातीर 10 लाख रुपयाची तजवीज हांवें केल्या. दिसपट्ट्या प्रशासनात कोंकणी भाशेचो वापर आनीकूय वाडचो हो प्रस्तावूय हांव मांडटां. ह्या आर्थीक वर्सा राज्य भाशा प्रसार येवजणे खाला 10 लाख रुपयाची तजवीज केल्या आनी त्याच्या नेमान मराठी आनी कोंकणी नेमाळी उजवडपाचे प्रकाशक फायदो जावचो म्हणून सध्याच्या राज्य भाशा अक्षर मित्र येवजणेत योग्य रितीन बदल करतले. सभापती महाशय, कोंकणी आनी मराठींतल्यान हेर भाशेंनी साहित्याचो अणकार लोकप्रिय करपा खातीर म्हज्या सरकारान 70 परस चड नवोदित अणकारप्यांक प्रशिक्षण दिलां. ह्या आर्थीक वर्सा कार्यक्रम चालू उरतलो. तशेंच सुमारे 8,091 केंद्रीय कायद्याचो कोंकणी आनी मराठी भाशेंत अणकार करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, कोंकणी भाशा मंडळ, गोवा मराठी अकादमी, गोवा कोंकणी अकादमी, गोवा दालगादो अकादमी आदी वेगवेगळ्या संस्थांक आदार दिवपाच्या हेतून ज्या मुखेलपणान भास आनी साहित्याचो प्रचार वावुरता त्या संस्थांक ताचेरय वट्ट 7 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स. सभापती महाशय, खेळ आनी युवा वेव्हार खात्या खातीर 251 कोटी रुपयाची मंजूर केल्यात. तातूंतले 176 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 75 कोटी रुपया भांडवला खातीर आसात. राज्यांतल्या खेळ संस्कृतायेची उदरगत सुनिश्चित करपा खातीर तशेंच इंडोर आनी आउटडोर मैदानां आनी स्टेडियम योग्य रितीन वापरांत घालपा खातीर थळाव्या क्लबांनी आनी स्पोर्ट्स असोसिएशनी हांकां आपल्या क्षेत्रांतल्या खेळा सुविधाचो वापर करपा खातीर परवानगी दिवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महाशय, मडकय हांगा खेळा संकुल, सांजू दुयेरियल हांगासर फुटबॉल मैदान, कुडतरी हांगासर विलेज स्कूल मैदान, फातोर्डा हांगासर जॉगिंग ट्रॅक, वाड्डे सांगे हांगासर शाळेचे खेळा मैदान, कुडका हांगासर खेळा मैदान आनी कुंभारजू हांगासर स्कूल मैदानाचे बांदपाचें काम ह्या वर्सा पुराय जातलें. त्या खातीर 33 कोटी रुपयाची येवजण केल्या. विविध खेळा मैदानाच्या डेव्हलपमेंटाच्या कामा खातीर 61 कोटी रुपयाची कामां करून वित्तीय वर्सा सुरू करतले. सभापती महोदय, भारतभरांतल्या नामनेचो खेळा अकादमीचो केंद्रीय प्रशिक्षण घेवपी गोंयांतल्या एसटी समाजाक प्रतिभावंत खेळाड्याक आर्थीक आदार दिवपा खातीर एकलव्य खेळगडी प्रोत्साहन तयार योजना नांवाची नवी योजना सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. त्याच्या खातीर 50 लाख रुपयाचो प्रस्ताव मांडटा. लॉ अँड ज्युडिशरी. लॉ. सभापती महोदय, कायदो खात्याक 110 कोटी रुपयाची तरतूद आसा. तातूंतल्या 67 कोटी रुपया महसूल जाल्यार 43 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसत. सभापती महाशय, मडगांव हांगा 30 कोटी रुपया खर्चून चालू आशिल्ल्या न्यू सिव्हिल अँड क्रिमिनल कोर्ट इमारतीचें बांदकाम 65% मेरेन जालां अंदू तें काम पुराय जावपाचे वाटेर आसा. नोटरी सर्विसीस. सभापती महाशय, नोटरी खात्याक 45 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान आपल्या रजिस्ट्रेशन नोंदणी प्रणालीक नेक्स्ट जेन डिजिटल इकोसिस्टम प्रणालीक आधुनीक करपाचो प्रस्ताव मांडटा. हेचा हेतू पेपरलेस अँड कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करपाचो आसा. तातूंतय ऑनलायन दस्तऐवज तयार करप, डिजिटल सिग्नेचर आनी बायोमेट्रीक ऑथेंटिकेशन सारकिल्ल्या खाशेलेपणान आस्पावीत केल्यात. म्हज्या सरकारान स्टोरेज इश्यू, डॉक्युमेंटेशन, डिग्रेडेशन आनी प्रिझर्वेशन एसेसिबिलिटी सुदारपा खातीर पोन्न्या रजिस्ट्रेशन नोंदणीचे मायक्रोफिल्मिंग आनी मायक्रोफिशिंग करपाचोय प्रस्ताव मांडला. हे सगळे उपाय चालीक लावपा खातीर 13 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. माननीय सभापती महोदय, नोंदणी नाशिल्ल्या वेव्हाराच्या नियमितीकरण करपा खातीर वन टायम एमनेस्टी स्कीम चालीक लावपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां, जेका लागून नागरिकांक हक्क नियमीत करपाचो आनी कायदेशीर मालकी सुरक्षीत हक्क करपाक मेळटली. मेसलिनियस डिपार्टमेंट्स.
पब्लिक ग्रीव्हन्सीस सभापती महोदय, पब्लिक ग्रीव्हन्सीस खात्याक 3.5 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. माझ्या सरकारान सगळ्या खात्यांतल्यान भौशीक तक्रार निवारण यंत्रणा घटमूट करपा खातीर पावलां उबारल्यात. पब्लिक ग्रीव्हन्सीस डिपार्टमेंट वेवस्थेत सुदारतले आनी रायट टू टायम बॉन्ड डिलिव्हरी ॲक्ट ऑफ द पब्लिक सर्व्हिसीस कायदो अंदू खरपणान चालू लागतलो. प्रिंटींग एंड स्टेशनरी सभापती महाशय, प्रिंटींग आनी स्टेशनरी खात्याक 35 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. तातूंतले 21 कोटी रुपया महसुला खातीर जाल्यार 14 कोटी रुपया भांडवल खर्चा खातीर आसात. माझ्या सरकारान पुराय प्रिंटींग आनी स्टेशनरी खात्याक सुदारणा करतले, जेका लागून साहित्य बेगीनो बेगीन पावोवपाची सुविधा मेळटली, इन्व्हेंटरी नियंत्रणात सुदारणा जातली, पारदर्शकता वाडटली आनी मॅन्युअल पेपरवर्क काडून उडोवपाक, जेका लागून पुराय प्रक्रिया कार्यक्षम आनी पेपरलेस जातली. कमर्शियल टॅक्सीस सभापती महोदय, वेपार कर खात्याक 58 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. करदात्याचो आधार वाडून गळतीचेर आळाबंद हाडून आनी सध्याच्या करदात्याच्या मदीं पालन सुदारत वर्सुकी 6,945 कोटी रुपयाची येणावळ एकठांय करपाचें लक्ष दवरलां. विक्रेत्यांक बरी सेवा दिवपा खातीर स्टेट टॅक्स खात्याचे बिचोले वाड कार्यालय स्थलांतरीत करपाच्या खातीर म्हज्या सरकारान बोर्डा डिचोली गोवा हावसिंग बोर्ड संकुलात 4 कोटी रुपया खर्च करून नवी सुवात घेतल्या. एक्सायज सभापती महोदय, अखबरी खात्याक 34 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, एक्सायजेबल वस्तूचेर खर नियंत्रण दवरपा खातीर ट्रॅक अँड ट्रेस पद्दती वांगडाच QR कोड आशिल्ल्या उच्च सुरक्षा लेबलाक चालीक लावपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. सभापती महोदय, सध्या फक्त मार्च म्हयन्याक नूतनीकरण करपाच्या परस वर्साच्या खंयच्याय वेळार आदींच नूतनीकरण करपाक मेळचें म्हणून एक्सायज रूल दुरुस्ती करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. फुडें वचून परवानो धारकाक 5 वर्सां व 3 वर्सां खातीर परवानो नूतनीकरण करपाक मेळटलें अशी तरतूद करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां आनी अशा तरेन दर वर्सा ताणें अबकारी केंद्राक भेट दिवपाची गरज पडची ना. सभापती महाशय, नव्या सोऱ्याचे दुकानां आनी रेस्टॉरंटां उगडपाचेर प्रभावीपणान नियंत्रण दवरपा खातीर नवें अबकारी परवानो शुल्क 20 लाख रुपया करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. त्या भायर बिगर गोमेंतकीयांक अबकारी परवानो हस्तांतरीत करपा खातीरूय शुल्क 25 लाख रुपया मेरेन वाडयतले. सभापती महाशय, जगातल्या सगळ्या व्हड अशा लोकशाही वेवस्थेक आमी ध्वजधारक आसात. आमची कार्यप्रणाली ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल अँड बाय द पीपल ह्या विचाराक पूरक जावन आसा. सभापती महाशय, सामान्य नागरिकाचेर अनाठायी कर वाडीचो भार घालिनासतना आनी योग्य आर्थीक नियोजनांतल्यान राज्याच्या प्रशासन चलोवप ही म्हज्या सरकाराची नीती जावन आसा. ह्याच सुत्राक धरून अंदू वर्साय हांव कसलीच कर वाड जावची ना हें जाहीर करतां. राष्ट्रप्रथम ही भावना सदांच म्हज्या प्रशासन शैलीची मार्गदर्शक शक्ती जावन आसा. महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी अशा समाज घटकाच्या सर्वांगीण विकासाची प्राथमिकता दिताना ईज ऑफ डुईंग बिझनेसचो अवलंब करून औद्योगिक क्षेत्राक आवश्यक बळ दिवपाचो तशेंच प्रगत विज्ञान तंत्रज्ञान आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हांच्या वापरांतल्यान एक घटमूट बांदावळ आसपी, वास्तवाचें भान दवरून भविश्याचो वेध घेवपी वेवस्था निर्माण करपाचो म्हजो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान हावेस आसा. निमाणी सुवातीचेर हांव काळजांतल्यान कृतज्ञता व्यक्त करता म्हज्या मोगाळ गोंयकार आनी सभागृहांतल्या समेस्त वांगडी हांकां की त्यांच्या आशिर्वादांतल्यान हांव मुखेलमंत्री म्हणून 2019 वर्सा सावन सलग 7वें फावट जनतेच्यो इच्छा आकांक्षा पूर्तता करपी बजेट सादर करपाचो म्हाका भोवमान लाभलो. हाच्याय फुडें जनतेचो आशिर्वाद मेळटलो हाचो म्हाका ठाम विश्वास आसा. ह्या अर्थसंकल्पाक सर्वसमावेशक करपा खातीर मोलादीक सुचोवण्यो दिवपा खातीर समाजांतल्या विविध स्तरांतले घटक हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देशाच्या सिमाचें रक्षण करपी ऑपरेशन सिंदूर सारख्या धाडसी कार्यांतल्यान देशाची मान अभिमानान उंच करपी सशस्त्र दळाचे वीर सैनीक, उद्योजक, श्रमीक कामगार, विद्यार्थी, खेळगडे अशा समाजाच्या विविध घटकांक कृतज्ञता व्यक्त करून विकसित भारत 2047 आणि विकसित गोवा 2037 ह्या खाला समेस्त जनतेक एकजुटीन काम करपाक फुडें सरपाचो हांव उलो मारता आनी मागता ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में
हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। त्रास के घने बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो देश सारा। संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ही भावना घेऊन आम्ही एक बांगराळे गोंय आणि स्वयंपूर्ण गोंय निर्माण करूया। हांव आणि माझ्या मंत्रिमंडळातले वांगडी कसलोच भेदभाव करिनासतना साधन सुविधा, विकास, शिक्षण, उद्योग, उद्योजकता तशेंच दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी, गृहाधार, माझी बस, म्हजें घर अशा विविध लोककाली योजनांचो लाभार्थ्या गोंयकारांक आश्वस्त करता की तुमकां भिवपाची गरज ना। जय हिंद, जय गोवा। सभागृहा मुखार आनीक कांय कामकाज नाशिल्ल्यान सभाघर सोमार 9 मार्च 2026 सकाळी 11:30 वरां मेरेन स्थगीत करता।